भायर थोडेच वेळान पावसाळी सांज धाडटली. आयज खूब दिसांनी सुर्याकिरणां अणभवपाक मेळ्ळी. ही किरणां पावसा थेंब्यांतल्यान निळसाळ मळबार फाकली आनी तेन्ना उगम जालो 7 रंगाच्या इंद्रधनुश्याचो. आयज आमी लेगीत शीतळ नीळ किरणाच्या सावळेंतलो इंद्रधनुश्य अणभवतली. नमस्कार आनी आयच्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक, जाणकारांक, कवी, लेखक, समीक्षक, रवींद्र भवनाचे पदाधिकारी आनी समेस्त कोंकणी कुटुंबाक हांव मानसी केरकार, भुमानिस्त किरणबाई म्हांबरी आनी सर्गेस्त निलाबाई तेलंग हांच्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक येवकारता. आयज संजना पब्लिकेशन्सच्या वतीन 3 पुस्तकां प्रकाशीत जाता. भुमानिस्त किरण म्हांबरी हांचो थुन्नायो हो कथासंग्रह आनी सर्गेस्त निलाबाई तेलंग हांचो सत्यम शिवम सुंदरम हो कविता झेलो, तशेंच कथा गती मंदाच्या प्रगतीचो हो अणकारीत संग्रह. ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात दोतोर राजेंद्रबाब हेगडे, तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून आमकां लाभल्यात भुमानिस्त संदेशबाब प्रभुदेसाय आनी अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभल्या भुमानिस्त डॉक्टर किरण बुडकुली. हांव मागतां किरणबाई म्हांबरे हांचे लागीं तांणी आमच्या मानेस्तांक मानान वेदीर हाडचें. काव्य कथा फुलोवपी ह्या पावसान संजना पब्लिकेशन तुमच्या मुखार 3 सुंदर कलाकृती घेवन येता. तर ह्या वेळार हांव मागतां संजना पब्लिकेशन्सचे भुमानिस्त दिनेश बाब मणेरकर हांचे लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन आनी किरणबाय आनी निलाबाई तेलंग हांच्या घराबाचे वतीन उर्बे बरीत येवकार. आज हांगा किरणबाईचें थुन्नायो हें पुस्तक लोकार्पण जाता आनी निलाबाई तेलंगाची 2 पुस्तकां तीं लोकार्पण जातात. ह्या सुवाळ्याक आमकां मानेस्त म्हूण लाभल्यात मुखेल सोयरे डॉक्टर राजेंद्रबाब हेगडे, मानाचे सोयरे संदेश प्रभुदेसाय आनी अध्यक्ष पदार भुमानिस्त किरणबाई बुडकुले. तुमकां सगळ्यांक येवकार. तशेंच लोकां मदीं ऑडियन्सा मदीं बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक आनी हेर सगळ्यांक म्हजो मायेमोगाचो येवकार. निलाबाईचें पुस्तक हें जें एक कविता संग्रह जो आसा तो 2019 वर्सा हांवें तयार केल्लो आनी तेन्ना हांवें निलाबाईक एक सुचोवणी केल्ली. तें पुस्तक जर पळयलें तुमी जाल्यार त्या पुस्तकाचें वेगळेपण तुमकां जाणवतलें. तुका कविता कशी सुचता हें बरय अशें म्हणून हांवें निलाबाईक सांगिल्लें. आनी निलाबायन कसलेच आडेवेडे घेनासतना तें एक्सेप्ट केलें आनी आपूण प्रयत्न करता अशें म्हणून ताणें त्या पुस्तकाक प्रत्येक कविते फाटल्यान आपल्याक ती कशी सुचली हाजें स्पश्ट एक एक्सप्लेनेशन दिलां. हो हांवें प्रयोग कित्याक सांगिल्लो तर नवोदीत जे बरोवपी आसतात, नवे कोणी जर साहित्य बरोवपाक सोदतात जाल्यार तांकां कविता कशी सुचता काय किंवा कशी बरोवप आसता ती, कितेंय विचार आयलो ताजेर तें कवितेक कशें रुपांतर करप हाजें मार्गदर्शन मेळचें भुरग्यांक अशें म्हणून ह्या विचारान सांगिल्लें. आनीक काळाची हें वेगळें आशिल्लें. पुस्तक तयार जाता म्हणसर निलबाई आमकां बाय बाय करून गेलें आनीक पुस्तक प्रकाशीत करपाचें उरलें. आनीक तें पयर मागीर म्हाका किरणबाईक याद जाली की तें एक पुस्तक आमी हें पुस्तक मार्केटांत गेलां, सगळ्याक विक्रेक आसा, सगळ्याक आसा, फक्त त्या पुस्तकाचें लोकार्पण जावं नाशिल्लें की तें पुस्तक ह्या हाजे बरोबर आमी इन्क्लूड करया म्हळ्यार बरे भशेन. आनी ताजे बरोबर तांणी एक मराठींतल्यान कोंकणीक केल्लें पुस्तक स्पेशल चायल्डाचेर तें पुस्तक आज लोकार्पण जाता. तेंय अशेंच फाटीं उरिल्लें. आनी किरणबाईचो हो कथासंग्रह म्हाका एक दीस वॉट्सॅपाचेर धाडल्यो 1-2-3 कथा आनी म्हणपालें आपल्याक ह्यो पळय पब्लीश करपा सारक्यो आसा जाल्यार बी. किरणबाई आमचे मदली एक बरी कथाकार, किरण म्हांबरे बरी कथाकार, ताका
विशय ताका कशे मेळटा ताजें म्हाका अजाप दिसता. पूण साद्यांतले सादे विशयांचेर तें बरी कथा बरयता. आनीक म्हाका किरण बायन सांगलें की सांगता हांव हो आपलो निमाणो कथा संग्रह. हांवें कित्याक तर म्हणपालें ना आपूण म्हणपालें आनीक सदांच आपली कथा निलाक वाचून दाखयतालें आनीक तें आपल्याक रिएक्शन दितालें. आपूण मागीर सुदारणां करतालें आनी चडसो फुडाकार तेंच घेतालें आपलें पुस्तक पब्लीश करपाक. पूण हांवें अशें कांय ना. बाकीचे लोक आसात न्ही तूं बरयच तें पुस्तक त्यो कथा लोकां मेरेन कश्यो पावोवपाचो हो म्हजे सारकेल्याचो प्रश्न. पूण तूं मुळाक तुवें बरोवपाक जाय. आनीक एक गजाल हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. आमी केन्नाय व्यक्त जातात. लेखक जो बरयता तो व्यक्त जाता. जेन्ना तो सफोकेट जाता त्या सफोकेशनांतल्यान तो व्यक्त जाता आनी तो पुस्तक आपल्या लिखीत स्वरुपाक आपले विचार कितें कथा ह्यो त्यो मांडटा. किरण बायन जर असो जर विचार केलो जाल्यार तुमकां सफोकेशन जातलें. सफोकेशन जालें जाल्यार कितें जाता तें दोतोर राजेंद्र बाब आमकां सांगतालेच. सो हें आमच्यांतली एक बरी कथाकार तुमी. तेन्ना तुमच्या कथा लेखनाक खंड पडपा जायना. ही सुरवात. कोविडाच्या काळा नंतर कोविडान जें आमकां कितें दाखयलें एक वेगळें रूप दाखयलें आपलें ताजे नंतर आयिल्लो तुमचो हो पयलो कथा संग्रह. आनी हांगच्यान ही सुरवात नवी तुमची जावपा जाय. नव्यो कथा येवपा जाय. आज एक वेगळो आनंद म्हाका किरण बायचें हें पुस्तक प्रकाशीत करपाक. तुमकां हांव परबी भेटयतां आयच्या ह्या पुस्तका खातीर आनी तुमचे कडल्यान नवें साहित्य अपेक्षीत करता. म्हाका वर्साक एक तरी पुस्तक तुमचें जाय. प्रकाशीत करपाची म्हजी तयारी आसा पूण तुमचे कडल्यान एक तरी म्हळां हांवें एका परस चड दिल्यार जाता. ही पुस्तकां जाय. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिनेश बाब गुथिल्ल्या येवकाराची उतराची संद घेवन आमी आमच्या मानेस्तांक फुलांची भेटवण भेटयतात. हांव मागतां हेरंबाब तेलंग हांच्या लागीं तांणी वेदी वयल्या मानेस्तांक फुलांनी येवकारची. फुलांचो पयलो येवकार आमी भेटयतात सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर राजेंद्र हेगडे हांकां. तशेंच सुवाळ्याच्या मानाचे सोयरे भुमानेस्त संदेश प्रभुदेसाय हांकांय आमी फुलांचो येवकार भेटयता. हांव मागतां पार्थ प्रभू शास्त्री हांच्या लागीं तांणी आमच्या मानाच्या सोयऱ्यांक फुलांनी येवकारचें. फुलां इम्पॉर्टंट, फोटो इम्पॉर्टंट, तश्यो तुमच्यो ताळयो इम्पॉर्टंट. त्या खातीर तशेंच आयच्या सुवाळ्याची अध्यक्ष भोवमानेस्त डॉक्टर किरण बुडकुले हांकांय आमी फुलांनी येवकारता. हांव मागतां इंद्रा प्रभू शास्त्री हांच्या लागीं तांकां फुलांनी येवकारचें. तशेंच इंद्राबाई कडेन हांव परत एकदां मागतां आमचे भोवमानेस्त किरणबाई भांबरे हांकांय फुलांनी येवकारचें. आमी कार्यावळ फुडें व्हरता. कोंकणी चळवळ चलंत दवरपाक कोंकणी मोगी वावुरल्यात आनी वावुरले आनी वावुरतात. कोंकणी मोग्यां खातीर कोंकणी मोग्यां भितर एक शितळ किरणा वरवीं एक व्यक्तिमत्व म्हणल्यार भोवमानेस्त किरणबाई भांबरे, लेखिका, बाल साहित्यिका. तशेंच कोंकणी अणकारांत तुमचो भोव मोलाचो वांटो आसा. हालीं चलपी कोंकणी AI प्रकल्प तशें हेर प्रकल्पांतूय तुमी सक्रीय वांटेकार आसात आनी दिसपट्टे जिणेंत भोंवतणी घडपी जायत्यो गजाली आसतात त्यो तुमच्या कवितेन तशेंच कथेन तुमी दाखोवन दितात. आनी ह्यो वाचप्यां कडल्यान तांचो आस्वादूय खूब बरे तरेन घेतला आनी तांकां खूब बरे तरेन हो आस्वाद अणभवपाक मेळ्ळा. कथा कशी आसची, ती कशी फुडें वचची हें तुमच्या कथेंतल्यान आयची पिळगी शिकपाक शकता. तर ह्या वेळार हांव मागतां भोवमानेस्त किरणबाई भांबरे हांच्या लागीं तांणी आपलें उलोवप करचें. म्हाजे वयली मानेस्त म्हणजे मुखार बशिल्लीं सगळीं तुमी मानेस्त. म्हाका म्हज्या मुखार आज फक्त जे व्हाळो दिसता आनी ताका लागून हांव कितें उलयतां हाजें तुमकां भरभल्लें अशें म्हणचें ना ताजो म्हाका खात्री आसा. नाजाल्यार म्हाका उलोवंक येना. म्हणून हांव पुणून
तुमकां पळोवन उलयन दिसता आनी हांव उलयतां. तर निलाचे कविता संग्रहाचें आज लोकार्पण. निलाच्यो कविता ह्यो बुद्धींतल्यान केल्ल्यो शब्दांच्यो चमत्कृती न्ही, ताज्यो त्यो संवेदना. त्यो संवेदना सगल्योच हाताक सापडनात, इतल्यो तरल आसतात, त्यो सापडनात. त्यो तरीकय ताणें त्यो उतराचे चिमटेंत धरून आपल्या कवितांनी बांदून घाल्यात. अशे तरेचो तशे ताजे कविता संग्रह आसतात. ताजे 2 कविता संग्रह हाजे पयलीं उक्ताडार आयल्यात. आज तिसरो. म्हाका खूब खोशी जाता आज ताजे कवितांचो लोकार्पण सुवाळो. आनी सगळ्यान पयलीं हांव दिनेश बाबाचे चड उपकार मानूंक सोदतां. बरोवप बरोवन जालें तें लोकां मेरेन पावयता म्हणसर खूब राटावळी आसतात. तें म्हाका शक्य नाशिल्लें. निलाचें बरप म्हजे कडेन पावलें, पूण तें लोकां मेरेन कशें पावोवचें हें म्हाका कळचें नाशिल्लें. दिनेश बाबाचो घटमूट आधार म्हाका मेळ्ळो आनी हें सगळें जालें. हो सगळो आटाप दिनेश बाबान आपल्या माथ्यार घेतलो आनी आयचो हो दीस आमकां पळोवंक मेळ्ळो. आयच्या दिसा म्हाका खूश जाल्यात. तागेलो चलो तो सामकोच भुल्लुसला. आपल्या मम्माचें पुस्तक उजवाडा येता आनी म्हाका ताणें आपयिल्ल्या लोकांनी हांगा उपस्थिती दाखयली म्हणून खूब खोस जाता. ताजें दुसरें पुस्तक अणकार. ह्या अणकाराच्या पुस्तकाचेर हांव कांय उलयना. तें वाचल्यारूच कळपाचें ताजें म्हत्व. तुमी तें वाचून पळयात, मागीर तुमकां कळटलें तें पुस्तक कित्याचेर आनी कशें आसा तें. अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आतां म्हज्या थुनायाचेर येता. थुनायो म्हळ्यार कितें? प्रत्येक जाण म्हाका विचारता थुनायो म्हळ्यार कितें? थुनायो म्हळ्यार चड अपुरबाय, तोखणायो, खूबच तोखणायो जातात तेन्ना थुनायो म्हणटात. आनी ह्यो थुनायो हांवें अणभवल्यात. आमच्या घरांतलें हांव शेंडेफळ म्हळ्यार आमचे पिडयेंतलें. ताका लागून म्हज्या वाट्याक थुनायोच आयल्यात. आवय बापायन केल्ली ती अपुरबाय रिती प्रमाणे आशिल्ली, सगळ्यां खातीर सारकी आशिल्ली, सगळीं भुरग्यां खातीर. पूण म्हज्या भावणां खातीर थुनायो करूंक हांव सांपडलें. प्रत्येक जाण म्हजी अपुरबाय करतालीं. कितें म्हाका मनांत येवचे पयलीं तांकां कळटालें आनी म्हजे खातीर तें हजर आसतालें. अशें म्हज्यो थुनायोच जाल्यात. घरांतूय जाल्यात, म्हजी फॅमिलीकय जाल्यात, म्हजी घरांतली बाकीच्या लोकां कडल्यान, जाणट्यां कडल्यान जाल्यात, म्हज्या बापोल भावणां कडल्यान जाल्यात, सगळ्याच म्हजी थुनायोच जाल्यात. शाळेंतूय जाल्यात म्हज्यो थुनायो. म्हाका खबर ना म्हाका फावताल्यो काय ना त्यो, पूण म्हज्यो जाल्यात हें खरें. आनी ताका लागून म्हाका कोणाचो तरी धीर जाय पडटा. कितें फुडें सरतलें जाल्यार कोणाकय विचारून वचचें पडटा. म्हाका फुडें सरून हांव कितें करूं शकना. म्हणून म्हाका एक वटच्यान हांव अपंगूलशें दिसता. तर म्हजो आज हो थुनायो म्हज्या कथा संग्रहाच्या मुखपृश्ठाचेर ताचें नांव म्हणून मिरयतात. हांव म्हज्या थुनाये केल्ले सगळे मनशां विशीं कृतज्ञता हांगा व्यक्त करतां. आनी ह्यो थुनायो तांची यादी कोपतां. आनी म्हाका कांय उलोवंक सुचना. हांव हांगा म्हज्या मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. ताणी म्हज्या उतराक मान दिवन हांगा वेदी सोबयली. तुमी सगळीं आयलीं, खूब खोस जाली. आनीक हो लोकार्पण सुवाळो घडोवन येता त्या खातीर हांव परत एकदां दिनेश बाबाचे उपकार मानतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं किरणबाई. साहित्याची सेवा अशीच तुमचे कडल्यान घडत रावची अशी आमची इत्सा.
निलाबाय आनी किरणबायचें नातें तशें भयणीचें, पूण भयणी परस चड त्यो एकामेकाच्यो घट्ट इश्टिणी. आनी काळजाचें नातें जुळटा तेन्ना तातूंत घडपी कवनां, काव्यां, कथेचे संबंदूय जुळून येतात. रक्ताचें आनी भावनीक नातें तांचे मदीं आशिल्लेंच, आनी खरे तरेन तांचे मदीं आनी एक नातें जुळ्ळें आनी फुल्लें तें म्हणल्यार साहित्याचें. आनी त्या नात्याचो परमळ आमकां आयज अणभवपाक मेळटलो. आनी अशे तरेन आतां तो खीण लागीं पावला, जाची उमळशीक आनी आतुरताय आमकां सगळ्यांक आसा. 3 पुस्तकाचें लोकार्पण आयज ह्या खिणाक जाता. भुमानिस्त किरणबाय भांबरी हांचो थुन्नायो हो कथासंग्रह, तशेंच सर्गेस्त निलाबाय तेलंग हांचो सत्यम शिवम सुंदरम हांचो हो कथा झेलो आनी कथा गतिमंद प्रगतीची हो अणकारीत संग्रह आयज लोकार्पीत जाता. तर ताळयांनी आमी येवकारया आयच्या लोकार्पीत जावपी 3 पुस्तकां. कथा आनी कवितेचो संग्रह तुमच्या भेटेक आयला. हो कथा आनी कवितेचो संग्रह घडोवपाक जाणी हातभार लायला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या 2 पुस्तकाचे मुखचित्री काडपी कलाकारांक आमी पुस्तकाची प्रत भेटयता. पयले सुवातेर हांव मागतां बाय सायली प्रकाश कुडतडकर सभाघरांत आसल्यार तांणी आपली प्रत ही सुवाळ्याची अध्यक्ष डॉक्टर किरण बुडकुले हांचे कडल्यान तांची प्रत स्विकारची. तशेंच बाय सिया पंडीत हांणी आपली प्रत स्विकारची अशें हांव मागतां. सिया पंडीत कांय कारणाक लागून पाविल्ले ना, आमी तांची प्रत तांचे मेरेन पावयतले. आयच्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हणून भोमानिस्त संदेश बाब प्रभुदेसाय हांची उपस्थिती आमकां लाबिल्ली आसा. गोंयच्या प्रिंट आनी डिजिटल पत्रकारितेक नवो आयाम दिवपी आदले युवा आनी विद्यार्थी चळवळ तशेंच कोंकणी चळवळींतले प्रभावी व्यक्तिमत्व, बूक जर्नलिजमान तुमी पावल मारपी लेखक, तशेंच वक्ते आनी कितलेशाच पुस्तकांनी तुमी साहित्याची सेवा प्रदान केल्या. मागतां तुमी ह्या समयाचेर आपले उलोवप करचें. म्हाजे वयले मानिस्त आनी मुखार वशिल्ले भोवमानिस्त, पयली सुवातेर मानाचो सोयरो म्हूण आपोवन म्हजो अपमान केला त्या अपमानाचो बदलो घेवपाक हांव हांगा रावला. कित्याक हांव सोयरो न्ही, हांव तांच्या घरांतलो. आतां घरांतल्या मनशाक सोयरो म्हणा पळय तर अपमान जातलोच न्ही. म्हजें घर मदीं एक घर आनी मागीर तांचें घर. आनी जस किरणबाई काणकोणचीच म्हणटकर काणकोणची हातूंतल्यान सद्या 2 किरणां मदीं एक्चुली हांव उलोवपातालो मातसो थंड जावपाचो प्रयत्न करता. आनी तातूंत भितर 2 जाण काणकोणकारांच. ओके, सो आमची काणकोणची भाशा तर अशी की हांव सांगपा वतालो तें अशें की मदलीं घर म्हूण न्ही, आमी अशें ते 4 मुंड्या चीत बी करपी आसा पळय न्ही, तशें आमी उतरांचें सगळीं 4 मुंड्या चीत करतात. आमचे शेजराचें जें घर आशिल्लें ताजें नांव घडये श्रीनिवास बी कितें आसत पूण ताका शिनूच म्हणटाले. आनी मागीर ते कोणा बामणालें घर आसलें जाल्यार बामणालें घर. सो म्हज्या घरा नंतरचें घर शिनू बामणाचें घर, पूण आमी आयुश्यान केन्ना तें शिनू बामणाचें घर म्हणलें ना. शीन बामणा घर, शिनूचें शीन, बामणाचें बामण, शीन बामणा घर अशें. आनी आमगे घर मागीर शीन बामणा घर आनी मागीर शास्त्रां घर आनी तांचें घर. तांच्या घरांत हांव एक्चुली ल्हानाचो व्हड जाला सामको. म्हणजे अक्षरशा तांच्या आंगा खांद्यार खेळत व्हड जाला. म्हणजे हांव हांगा उलयतनाय बी किरण बाय बी म्हणचो ना, कित्याक ताणें सांगलें की हो जिव्वाळ्याचो सुवाळो अशें म्हणून. मागीर तांच्या घरांत सगळ्यांत व्हडली ती आमची बाई आशिल्ली बिमलबाई, तिका सगळीं माई म्हणटाले. ताजे नंतर मागीर हीं 2-3 जाणां. सो म्हजे खातीर तें तूं शेंडेफळ काय हांव शेंडेफळ तुमच्या घरांतलो म्हाका खबर ना. ओके, तसो तर म्हजे खातीर ती सगळीं माई. सो मागीर बाकीची माई कितें म्हणप, पयली व्हडली माई रेखा माई, नील माई, आनी माई रेखा माई किरण अशें. सो हांव माई किरणूच म्हणटलो, नाल्यार म्हाका तें खूब
ओड जातलें सगळें. आनी हांव तांचेशे शास्त्री न्ही, म्हणटकच शास्त्री म्हणटकर ते आमचो लाल बहादूर शास्त्री खंय नन्नी म्हणटाले. ओके, सो तांच्या शास्त्र्याच्या घरांतलो हांव नन्नी. तांणी म्हाका नन्नी म्हणून नांव दवरलें शास्त्र्याच्या घरांतलो. इतली घरांतली मनशाक तुमी सोयरो म्हूण आपयतात परत. सामको अशीं नांव आनी टोपण नांव बसून दवरिल्लीं सगळीं. आनी म्हाका खबर ना, माई किरणान सांगलें खरें की थुन्नायो आपल्याच जाल्यात. हांव अजून पर्यंत मस्तीच. सो ल्हान आसतना कितलो आसतलो तो पळयात. ल्हान आसतना म्हाका हांवें घरा कडेन फक्त मार खाला आईचो आनी बाबाचो. आनी म्हजी थुन्नाय जर खंय जाल्या आसत जाल्यार त्यो शास्त्रांगेर जाल्यात सगळ्यो. आनी तें राजांगणाचें घर, त्या घरा भितर 4 बिराडां म्हणजे आनी वयर माळी सगळी, सकयल तांचें तें हें आनी मागीर ज्या राजांगणाक सायडी आसतात ते सोंपे आनी मागीर प्रत्येकाची रांदची कूड. सो थंय भितर सरून ह्या रांदची कुडींतल्यान त्या रांदची कुडीक, त्या रांदची कुडींतल्यान ह्या रांदची कुडीक करून सगळें पोट भरून धेकर दिवपाक मागीर हांव तांचे थंय माळयेर वयर आसतालो. आनी तेन्ना म्हणजे आमच्या घरा कडेन की आसतालेंच पुस्तकां वाचप. आई बाबा, आई तर आमची भरपूर वाचपी, आई बाबा पुस्तकां वाचतालीच. पूण इंग्लीश पुस्तकां आमच्या घरा कडेन केन्ना नाशिल्लीं. इंग्लीश पुस्तकां हांवें तांच्या घरा कडेन पळयल्यान. 70च्या सालांत जेन्ना ती शाळेंत शिकतालीं तेन्नाच्यान ती दोगी जाणां इंग्लीश नॉवेल्स वाचत आयल्यान. आनी म्हणजे माई निला आनी माई किरण तांकां ती इंग्लीश नॉवेल्स वाचतना अशीं ती जाड जाड पुस्तकां ती घेवन वाचतालीं. आनी हांव नकळो म्हणजे ती केन्ना अशी हालीं हांवें माई किरणाचेर एक माई निलाचेर बरयल्ली एक लेख वाचिल्लो. खंय तो म्हाका याद जायना, खंय तरी तो जागाचेर वाचिल्लो. तो जागाचेर वाचून थंय तातूंत भितर ताणें खूब सुंदर तरेन माई निलाचें वर्णन केल्लें आहा. म्हणजे तें कशे तरेन तें आनी आशिल्लेंय तशेंच सामकें धाडशी बिडशी सगळें अशे तरेचें. आनी ती दोगी जाणां सामकी अशी इतली सामकी म्हणजे भयणी केन्नाय फ्रेंड्स आसनात तश्यो. आसनात न्ही तश्यो, झगडारच आसता. एक्चुली तुमकां हांव झगडटनाच चड पळयलां. आनी ती झगडटना मागीर हांव रडपाक लागतालो की केन्ना ती मागीर व्हड जातकर कशी घट फ्रेंड जाली. इतली घट फ्रेंडशीप अशी तरेची भयणीची हांवें केन्ना पळयली ना. हांव आज पुस्तकाचेर बी चड उलोवचो ना. हांव दिनेशाक पयलींच सांगलां की हांव ह्या गजालींचेर उलयतलो ज्यो गजाली घडये तुमकां किरण भांबरे म्हणजे कोण, निला तिलक म्हणजे कोण, हाची एक वेगळी हें म्हज्या भुरगेपणांतल्यान जें हांवें पळयल्लें तें खंय तरी तुमच्या मुखार दवरतलो अशें. म्हणजे आमचे ते हातूंत भितर बी सगळे म्हणजे भाऊ, तांचो बाब आशिल्लो ताका भाऊ म्हणटाले, आई. ओके, आनी तांचे हाजे सकल सगळो वाळ्ळो हांव सगळो. आनी घरा भितर पुस्तकां म्हणजे थंय शेजरागेर गेल्यार पसून खेळपाक गेल्यार थंय बी परत पुस्तकां अशे तरेची. माई किरण बालसाहित्य खूब बरें बरयता सामकें. आनी तें बालसाहित्य म्हणजे बालसाहित्यांतल्यान भुरगो घडटा सामको. तर तें बालसाहित्य इतलें बरें कित्याक ताजें हातच्या कांकणाला हारसा कशाला, कित्या खातीर हारसो जाय हातच्या कांकणाक, ताजें सामकें जिवंत उदाहरण म्हणजे पळय हांव काय बरो भांगर भुरगो तयार जाला हे बालसाहित्यिकाच्या हाता सकयल. कित्याक तातूंतल्यान तुमकां पडटलेंच न्ही सामकें. तुमकां खबर आसा हांव कितलो बरो भुरगो तो. सो ताजी बालसाहित्याची हें आसा न्ही, हांव फॅन ताजो बालसाहित्याचो, अक्षरशा फॅन सामको. म्हाका याद आसा एक फावट किरणबाईक याद आसा काय म्हाका खबर ना, आमी बरोबर परिक्षक आशिल्लीं भाशा मंडळाच्या हाका काय खंय म्हाका खबर ना. पूण तेन्ना आनी तिसरो आनी एक कोण आशिल्लो म्हाका याद जायना आतां, बिन्सी आसा तो आनी कोण आसा. आनी तेन्ना आमी दोगांयनी आनी तिगांयनी मेळून आमी किरणबाईचें पुस्तक, तेन्ना भाशा मंडळाचो पुरस्कार काय दिसता म्हाका तो, पुरस्कारा खातीर भाशा मंडळाचो पुरस्कार आसतलो बालसाहित्य. म्हणजे ते इतले सगळे बालसाहित्यांतल्यान ते साहित्यीक वाचले तेन्ना एक वेगळें दर्शन म्हाका माई किरणाचें घडलें. जी इतली सुंदर नाजूक, सगळ्यांत कठीण प्रकार साहित्यांतलो, सगळ्यांत कठीण. आनी तातूंत भितर 4 लायनी भितर, 4 वाक्यां भितर वा 10 वाक्यां भितर त्या भुरग्या मुखार एक कितें तरी एक चित्र उबी करप अशे तरेचें. तातूंतल्यान तो भुरगो घडटलोय बी, खंयच उपदेश करप ना, कांयच ना, कसलेंच हें ना. तात्पर्य बित्पर्य म्हणटा त्यो गेले आतां गजाली, ते सांगपय नासतात. हेंय बी आज सगळें NCERT धरून सगळें सांगता. तो अशे तरेन त्या भुरग्याच्या हातूंत भितर जे व्हॅल्यूज घालप आसतात, मुल्यां घालप आसतात, मानवी मुल्यां, ही खूब कठीण गजाल
सामकी. बाकीची हें बरोवपाक जाता सगळें. आनी तातूंत भितर दुसरें मागीर माई नीला. आय वूड नॉट से की जे फक्त संवेदनशील आशिल्लें. म्हजे कोतान शी वॉज अ फिलॉसॉफर, तत्वज्ञानी ते सामकें. म्हणजे 2 तत्वज्ञानी पळयले हांवें साहित्या भितर जे साहित्यांतल्यान ते प्रकट जातात. ओके, हांव रवींद्र बाबाक बी कुशी दवरता, कारण तांची गद्य लिखाण, वैचारीक लिखाण आनी कितें अशे तरेचें खूब आसा. पूण एक रमेश वेळुस्कार, ही वॉज अ फिलॉसॉफर बेजिकली. तो कवितांतल्यान व्यक्त जातालो. तसो हो माई नीला, शी वॉज अ फिलॉसॉफर. ताची त्यो कविता हांव सहज सत्यम शिवम सुंदरमांतल्यो परत सायटालो. सादी ती हेरंबाच्या नांवांतल्यान हे रम अशी बी सगळी बरयल्ली जी आसा ती पुस्तकां, म्हणजे ते पसून ताणें अशी पयली अक्षरां घेवन पसून जी कविता बरयल्या ती, आनी मागीर आल्हाद काय अशें कितें तरी अशी दोन नांवांची हें करून ताणें एक कविता येदीशी बरयल्या. तातूंत भितर पसून फिलॉसॉफी आसा. ती अक्षरांची जुळवाजुळव पसून करतना पसून तातूंत फिलॉसॉफी आसा. अशे तरेची एक आयुश्याची वेगळी फिलॉसॉफी. आनी वाचन बेजिकली त्या वाचनांतल्यान येता. ताजे कडेन उलयतनाय बी तें आसतलें. रमेश वेळुस्कार तर एक फावट कितें उलयत थंय आमकां तकली घुंवताली अशे तरेन तो फिलॉसॉफी मांडटालो, जी कवितांतल्यान व्यक्त करतालो. तशी माई नीला जें आसा तें कवितांतल्यान व्यक्त जातालें. आज ताजी एक कवितांची पुस्तक आसा जी खूब सुंदर कल्पना दिनेश बाबान काडली, की ताजे फाटली कितें एक्झॅक्टली थॉट आसा, विचार कितें आसा, तोय बी सकयल दिवचो तो ताणें थंय दिल्लो आसा. वता वता फक्त एक हें की थुन्नायो सगळीं पुस्तकां हांव कंप्लीट वाचली ना. म्हाका अशें चुकून जाता केन्नाय. हांव अतिशयोक्ती म्हणून सांगना, खऱ्यांनी अतिशयोक्ती म्हणून सांगना. पूण हांवें चेकोव जेन्ना वाचपाक घेतलो, चेकोवाची पयली कथा हांव वाचली आनी 8 दीस हांव दुसरी कथा वाचपाक शकलो ना. जायत ना, तीच कथा तकले भितर घुंवत रावता आनी तें सगळें घुंवत रावता. अशे तरेन तें हांव आजची मागीर हांव आख्खें पुस्तक झप्प करून वाचपाक शकलो ना पुस्तक हातां पडटकर. कारण एक पुस्तक येतकर, एक कथा वाचतकर त्या कथेंतली गजाली ज्यो आसात त्यो तकलेंत घुंवत रावतात. दुसरी कथा झप करून वाचपाक येतली जाल्यार तकलेंतूच वचना, तीच कथा उरता तकलेंत. आनी तातूंत भितर एक गजाल सांपडली म्हाका, म्हणजे दिसली म्हाका, जाणवली, जी खास करून आयच्या कथां मदीं ती मेळना. हांव नकळो माई किरणाची पिराय आतां तितली जाली आसतली, पूण 70 डेफिनेटली क्रॉस जाल्या आसतली सामकी. आनी ही कथा तुवें बरयल्ल्यो आसा त्योय बी म्हाका दिसता 50 नंतर वा 60 नंतरच बरयल्ल्यो आसतल्यो. पूण तातूंत भितर एक आयच्या समाजाक जो जाय तो विचार, तातूंत भितर ते त्याग आनी हें बी सगळ्यो असल्यो गजाली ज्यो आसता पळय न्ही, तातूंत भितर आमकां घुस्पोवन दवरतात सगळ्यो. आनी मागीर बायलेची जीण जी आसा ती बायलेची जीण आलिया भोगासी असावे सादर म्हणून तशीच रावपाची. ओके, कित्याय परिस्थिती कशा हातूंत भितर चल बाबा हांगा लग्न करून धाडलां त्याच हातूंतल्यान रावपाची, असली तरेची कांयच गजाली तातूंत भितर सांपडनात. सामकें मॅटर ऑफ फॅक्ट. आनी त्या मॅटर ऑफ फॅक्टांतल्यान तातूंत भितर एक गजाल म्हाका जाणवली, म्हणजे कथाकार वेगवेगळे तरेचे कथा वा साहित्यकार आसता जे वेगवेगळे कथा कादंबरी भितर मागीर परिसराचें वर्णन करप, परिसरांतली बारीकसाणी सांगप, जातूंत भितर म्हणजे व्यंकटेश माडगूळकरा सारके जे हें आसात ते तर माहीर सामके अशे तरेचे. वा महाबळेश्वर सैल बी आसात तांचे मुखार, देविदास कदम, संपूर्ण एक परिसराचें बी परिसरूय मुखार दवरतात. फक्त पात्रां वा कॅरेक्टरायजेशन न्ही, पात्रांचें परिसर मुखार दवरतात. ह्यो सगळ्यो गजाली तातूंत भितर नात. पूण अशें जाता वाचतना, कथा वाचतना, की एकदम अशें मुखार कितें जातलें अशे तरेची एक उमळशीक जी मिनाबाईन खूब बरी बरयल्या आपले प्रस्तावनी भितर पसून उमळशीक वाडटा तातूंतल्यान. अशे तरेची ती उमळशीक वाडत वता. अशी कितें तरी आसा त्या कथा मदीं तातूंतल्यान. आनी मागीर जेन्ना ती कथा, जेन्ना प्रत्येक कथा हांवें ज्यो वाचल्यो आतां कथा सोंपतात तेन्ना त्या कथा तुका विचार करपाक लायता. म्हाका एकूच दिसता की हांव जस्ट चड उलोवपा ना इतल्या खातीर की आय एम नॉट सपोज टू स्पीक फॉर लाँग, तरी हांव 10-11 मिनटां उलयलो. म्हाका दिसता साहित्याची फक्त पुस्तकां येवन जायनात, वा पुस्तकांचें फक्त वाचन इंडिविज्युअल व्यक्तिगत पावंड्याचेर करून जायना. पुस्तकांचेर चर्चा जावप खूब गरजेची, आनी थंय बाकीच्या साहित्यिकांनी येवपूय गरजेचें. कारण तातूंतले जे कंगोरे आसतात बारीक सारीक सगळे, त्या गजालींचेर चर्चा जावप, आनी ती चर्चा आमचे मदीं खुलेपणान चर्चा जायना. खंय तरी जे साहित्याक आमची जी एक उभारी मेळपाक जाय ती मेळना म्हाका दिसता. कारण आमी साहित्य घेवन
चिरफाड करपाची गरज ना, पूण त्या साहित्यांतल्यो बरी गजाली खंय तरी चुकलां वा आनी कितें हें तें साहित्यिकाकय बऱ्या पडटा, बाकीचे कोण आसा तांकांय बी बऱ्या पडटा, पूण तें जायना. सो ताजे खातीर हांव एक सादो प्रस्ताव हांगा माई किरणा कडेनय दवरपा सोदतां, तुमचे कडेनय दवरपा सोदतां. आमी आमच्या घरा कडेन आमची प्रॉपर्टी ही आशिल्ली, तुमी एखाद्या वाचला आसत नासत, आमची घरची प्रॉपर्टी, घर बंद पडलां, कुळागर आसा, सगळें हें केलां. आनी खूब जाणांची आमची प्रपोजल आयले की ताजें ट्युरिजम सेंटर करप, म्हणून आमी थारायलें ना. तर आमी आमच्या बाबाचें नांव मनोहर, आईचें नांव शोभा, सो मनोज शोभा कलाघर अशें म्हणून एक कल्चरल सेंटर म्हणून आमी तें डेव्हलप केलां. थंय परफॉर्मन्सीस आनी कितें हें सगळें जातलें. थंय एक लायब्ररी पसून सुरू करपाचो आमचो विचार आसा. लायब्ररी फक्त पुस्तकां वाचपा खातीर न्ही, थंय बसून थंय पुस्तकां वाचात, कुळागरां भितर बसून पुस्तकां वाचात आनी पुस्तकाचेर चर्चा करपाचें, टेबल करपाचें हें आसा. एक 4-5 जाण बसून एकठांय येवन करपाक शकतात. पूण फॉर्मली उपचारीक पद्दतीन सारकें पुस्तकांचेर चर्चा करपाचो आमचो थंय विचार आसा. खास करून पयलीं सुरवात काणकोणकारां कडल्यान. सो ताका लागून आनी ती सुरवात करतना माई किरणा मुखार म्हजो प्रस्ताव की तुज्या पुस्तकाची चर्चा करून आमच्या ह्या कार्यावळीचो, पुस्तकाच्या चर्चेचो शुभारंभ जावं दी त्या माटवा भितर. आनी फक्त ताळयो मारून जावचें ना. हांगच्यान जवळ जवळ आतां 45 किलोमिटर, पाऊण तास लागता. तुमकां येवचें पडटलें, नाजाल्यार करचो ना. जय गोंय, जय हिंद. खुबश्यो यादी जित्यो जाल्यो, खुबश्यो यादी जिव्यो जाल्यो आनी ह्या सुवाळ्याक आतां मायेची ऊब चडल्या अशें म्हाका दिसपाक लागलां. देव बरें करूं संदेश बाब. कोंकणी चळवळ ही चलंत चळवळ. ही चलंत दवरचे खातीर कांय व्यक्तिमत्व आसतात, ती पड्ड्या फाटल्यान काम करीत रावतात. आनी अशेंच एक व्यक्तिमत्व म्हणल्यार दोतोर राजेंद्र बाब हेगडे. कोंकणी आंदोलनाच्या चळवळी सावन तुमी सक्रीय वावुरपी. संघटन, संयोजन कार्यांत मुखार वचप्यांक मार्गदर्शनाचो आधार तुमी दिला. मानवोपचाराच्या तज्ञां वांगडा बालशिक्षण आनी विज्ञान हे खातीर तुमी आस्था दाखयतात. तुमी आयज ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसात. ह्या वेळार तुमी आपलें उलोवप करचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. वेदेवेली मानेस, सकल सगळी बशिल्ली मानेस, सगळी वळखीचीच, सगळे आमी मानेस्तच. हें एक रावंड टेबल जर जाल्लें जाल्यार जशें संदेश बाबान सांगलां तशें एक तरेचें पार्टिसिपेटरी जाल्यार आनी तातूंत मजा येता आशिल्ली अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पयली सुवातेर म्हाका हांगा आपयिल्ले खातीर आनी हो मान दिल्ले खातीर हांवूय घडचोच. कोणाक देव बरें करून म्हणपाचें म्हणून हांव नकळो किरण बायक, हेरंबाक, तेगे घरच्यांक, काय दिनेशाक. पूण कसोय भशेन म्हाका दिसता बरो तेंप आमी मेळूं ना. आनी किरण बायची ही जी बरोवपाची जी वाटचाल जाल्या ती म्हाका कळची म्हणून ह्या निमतान एक सोयरो म्हणून आपयलो जाल्यार तरी हांव येतलोच न्ही अशें म्हणून आपयलां आसूं शकता. पूण बारीक जे दिनेश बाब ज्या भशेन वावर करता, 250 पुस्तकां प्रकाशीत करून ताज्या मुखार वता. आनी आत्तां म्हजे मुखारच ताणें एक नवोदीत कवी डॉक्टर दामोदर रायकार, तुमी तांच्यो कविता मराठीन इंग्लिशीन वाचल्या काय खबर ना म्हाका, तांकां ताणें उतर दिलां की आपल्याक फक्त PDF धाड, आपूण पुस्तक प्रकाशन करता. म्हणजे अशे तरेचें हें जें प्रकाशक आयल्यात आमचे कोंकणी मदीं आनी गोंयकारां मदीं, तो दिलीप बोरकार जावं राजहंस, म्हाका कोंकणीची जी वाटचाल आसा आतां कांयच आनी दुबाव उरलो ना. एक जो चंवर जो दिश्टी पडटा तातूंतल्यान म्हाका कोंकणी आतां मुखार पावतलीच पावतली. पूण म्हाका खंयचो हुस्को जाता त्या बद्दलूय हांव मातशें उलयतलों. जेन्ना थुन्नायो हें पुस्तक म्हज्या हातां पडलें
म्हजी अवस्था पाद्री H.O. मास्कारेन्नेशा भशेन जाली. ताजो धडो एक वाचिल्लो हांवें. म्हाका म्हजीच भास शिकची आसा. वाचला सगल्यांनी? कारण ताका पाप साहेबाचें थंय आमंत्रण येता. तो इटाली थंय गेल्लो आसता आनी ताका सांगतात की फाल्यां तुजें भाशण भारताचो प्रतिनिधी म्हणून, पूण तुवें तुजे भाशेन उलोवपा जाय. म्हजी भास खंयची? म्हाका तर इंग्लीश बरी येता, पुर्तुगेजूय बरी येता. पुर्तुगेज इंग्लीश आमकां नाका. तुजी भाशेन, तुजी भास खंयची? कोंकणी. त्या कोंकणीन तूं उलय. आनी ताजेर तो धडो बरयता. म्हाका म्हजीच भास सारकी शिकची आसा. हे थुन्ना यो म्हणटा तें हांवें किरण बाईक फोन करून विचारलें आनीक ताजो संदेशान आतां वेवस्थीत सांगला. सारको कळ्ळो म्हाका. अशी भास म्हज्या आवयच्या तोंडांतल्यान आयकतालो हांव. कितल्योशीच म्हणण्यो ती उठ बस म्हणण्यांनी उलयताली, ओपारींनी उलोवप. आनीक फेलिक्स बाब जेन्ना आशिल्लो, फेलिक्स बाब हांव सांगतालो की पळय आवय अशी अशी म्हणटा, तो म्हणटालो बरोवन घे. कित्याक ही हाका कोंकणीचो लॅक्सिकॉन आमचे कडेन ना, उतरकोश. आनी उतरां एक ना जायत वतात त्या मनशा फाटल्यान. म्हणी ना जायत वतात. हांव किरण बायक परबी दितां ती इतल्याच खातीर की हें उतर सांबाळून उरतलें कोंकणी कोशांक. कोशां जर आयिल्लें ना जाल्यार आतां नवें कोशां घालतले नवी एडिशनाक. लेखकाक, कवीक, प्रकाशक सगल्यांक म्हजी परबी. निला बायकय हांव सामको लागींचो आशिल्लो, हांव वळखतालो ताका, तेजी फॅमिलीकय. कोंकणी साहित्याचो आवांठ वाडत आसा. आनी आतां जें डिजिटल आयलां ताका लागून आमी डिजिटल हातूंकय जे उदरगत जाता. अन्वेशा बायलें पेटूल बी पळयल्यार, किंवा पयलीं आल्बम आयले ताजे पयलीं, आनी आतां आयताराक उदय बाबाचेर डॉक्युमेंटरी आसा, रवींद्र बाबाचेर आयल्या, मनोहर रायाचेरय येवपाची 22 जूनाक आमंत्रण आहा. म्हणजे हें सगळें पळयतकर कोंकणीची पयलीं जो कोंकणीचो हांव 1982 साकून कोंकणी भाशा मंडळाचो वांगडी आसा तें आनी हें आतांचें युग खूब वेगळें कशें. पूण आमी कोंकणी मनीस फाटीं ना. शेडे गोंयबाब जशें म्हणटालो की ताणें पुस्तक बरयिल्लें, आमची भूंय विद्येत फाटीं आसा काय म्हणून. आनीक सगळी दाखले दिवन व्हडले मनीस आमचे गोंयांक ह्या भुंयेंत जल्मल्यात, तांची ही भास. आनी अशे दाखले दिवन तो सांगतालो की आमच्या मायेच्या हाचे हांडीर बसून मांडयेर बसून सगळे जगा कडेन आमी तोखेवन दाखोवया. आनीक सगल्यो भासू शिकया आमी, पूण उलोवया, बरोवया आमचे भाशेन. शेणै गोंयबाबान जें सांगलें, म्हाका जाल्यार दिसता कितें की आज जितली आमी चड भासू शिकतात तितलें आमकां आमच्यो संदी वाडटात. कारण आज अणकाराचें एक पुस्तक आसा हांगा, आनी अणकार कोंकणींत वयलो जो आयलो तो म्हज्या मतान रवी पंडितान एकाच बरोबर 1976 बी तशें त्या वेळार आपल्याली 5-6 पुस्तकां कोंकणीन आनी इंग्लिशीन प्रकाशीत केलीं. तांचेर खूब टिका जाली की हो व्हडलो कवी समजता बी म्हणून राष्ट्रमतां छापून आयलें. पूण म्हज्या मतान अणकार केले शिवाय कोंकणी दुसऱ्याक समजना. आनी ज्ञानपीठ कशें मेळटलें? ज्ञानपीठ मेळटलें जाल्यार दुसरे सगळे जे वांगडी आसा तांकां कोंकणी समजूं जाय न्ही. म्हणटा अणकार खूब गरजेचो. आनी त्या भशेन आतां
प्रकाशकय अणकाराक वाव दितात आनी अणकार आतां उदय बाबाले जर कादंबरी घेतली कितलेशा भाशांनी अणकार जाल्यात. ह्या खातीर म्हाका एक दिसता की आतां आमी पयलीं कितें करताले, रवींद्र बाब हे उदय बाब हे ते मिनाबाई सगळीं म्हणटाले की तुगेलें बरें जालां इतले हाजेर आमी संतुश्ट अल्पसंतुश्ट रावूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक अणकार करून हें दुसरे भाशाचे मनशाच्या हातां पडटलें तेन्ना ते पळयतले की अरे हें कशें आसा. ताजी त्या कन्नड भाशेन गेलें दर्या, तेलुगू भाशेन गेलें, मराठी गेलें, तमीळ गेलें, इंग्लिशीन गेलें. ते वाचक वाचतले आनी पळयतले की अरे हाजो दर्जो कितें. म्हणजे म्हाका कोंकणीच्या दर्ज्याची आतां एक तरेची हें आस आसा आनी म्हाका दिसता ते दर्जो येतलो आतां. म्हणून आमकां अशें आमी जेन्ना मेळटात आनीक संदेश बाबान आमंत्रण दिलांच आमकां, थंय ही चर्चा जावची हांव समिक्षेची. म्हणजे हातूंत कितें बरें आसा, कितें आमकां बरें जावंक शकता. एक हाजेर हांव असो विचार करता आसतना म्हजे लायब्ररी म्हाका हें पुस्तक मेळ्ळें विंदा करंदीकराचें इंग्लिशीन, ए क्रिटीक ऑफ लिटररी व्हॅल्यूज. हें वाचतकर अरे तो म्हणटा कितें की ते हांव आतां अध्यक्ष वयाचे प्रांता मातसो भितर सरता माफी मागून. तर की ह्यो ज्यो लिटरेचर म्हणून जें आसा इट इज नॉट ए फायन आर्ट म्हणटा तो. 3 तरेचे आर्ट्स तो सांगता, ताका तो व्हायटल आर्ट म्हणटा. म्हणजे व्हायटल म्हणजे तातूंत एक जीव आसा. तो व्हायटल आर्ट्स म्हणटा तूं क्रिएटीव लिटरेचर घालता, नाटक घालता आनी सिनेमा घालता. तातूंत म्हणटा व्हायटल आर्ट्स म्हणून आहा एस्थेटीक आर्ट्स सौंदर्यशास्त्राचे नदरेन. तातूंत पेंटींग, स्कल्पचर, म्युजीक, डान्स, आर्किटेक्चर हे तातूंत घालता. आनी प्रॅक्टिकल आर्ट्स म्हणजे जे प्रॅक्टिकल यूज जो आसा म्हणजे हावज बिल्डींग, कुकींग, कार्पेंट्री, पॉटरी, टेलरींग, टूल मेकींग, मशीन डिझायनींग. म्हणजे लिटरेचर म्हणून जें आसा तातूंत म्हणटा तातूंत तो हे ताची कॉन्सेप्ट सांगता. तातूंत एक तरेची दृश्टी दिता तुका, एक तरेचें विजन आसा. तें विजन पयलें मुखेल व्हायटल आर्ट्सांक, आनीक फॉर्म ताजें रूप जें आसा तें सेकंडरी. ताजी उपयोग जो आसा तो कल्चरल सांस्कृतीक. एस्थेटीक आर्ट्सांक कितें जाता तातूंत रूप डान्स म्हणटू किंवा एक शिल्प म्हणटू, आर्किटेक्चर म्हणटू, रूप मुखेल, तातूंत विजन सेकंडरी म्हणटो, दृश्टी सेकंडरी आनी उपयोग सांस्कृतीक. आनी प्रॅक्टिकल आर्ट्सांक कितें तर प्रॅक्टिकल यूज म्हणटो मुखेल पोटाचो. आनी फॉर्म रूप आनीक जें विजन आसा फॉर्म आनी विजन इज सेकंडरी. अशे तरेन तो क्लासिफिकेशन करता जें. म्हणटकीर म्हाकाय ह्या आयची हें जें सवंग करपा पडलें ताका लागून म्हाका इल्लेशें वाचनय जालें म्हगेलें. म्हगे बरें तें शिजलें ना. जसो मनोहर राय म्हणटा की काळजांत उतर शिजचे आदीं गीत पानार वाडचें न्ही, सोय बरी वांटचे आदीं रोस पिळून काडचो न्ही. त्या भशेन म्हगेलें जालां. म्हगेलें अजून रोस पिळप चालू आसा. म्हणजे तुमी समजून घेवचें म्हाका. पुणून म्हाका अशे तरेचें डिस्कशन बी जाय. ती चर्चा सत्र म्हणलें ताणें तशें. म्हणजे किरणबाई अध्यक्ष किरणबाईचेर आमी इल्लोसो आनी इल्लो भार घालया.
आमी थोडे प्रयोग केले 1990 ते 2000 अशें. चंद्रकांत बाब केणी मुगेलो गुरू, साहित्यीक गुरू. हांव जर कितें बरयलां हांवें, चंद्रकांत बाब, उदय बाब हे गुरू. तर चंद्रकांत बाब सदांच सांगतालो, टनांनी माती उसपिली की कणांनी भांगर मेळटा. म्हणजे तुवें वाचत रावूंक जाय म्हणटो. वाचत खंयचें हेंयी वाच, हांगाचें कोंकणी वाच, मराठी वाच आनी दुसरी भाशांचें तुका जाय तशें वाच. जर अणकार आयलो, अणकार बरो आसा. हांवें पयलें पुस्तक म्हाका आवडलें म्हणटें रवींद्र बाबांचें नवी शाळा. आनी तें इतलें म्हाका आवडलें की म्हाका दुसऱ्यांनी वाचचें अशें दिसलें. हांवें तें घेवन मागीर सगळ्यांक तें सोंपयलें पुस्तक. रवींद्र बाबाचें पुस्तक तें वाचता आसतना एक दीस म्हाका दुसरी एक पुस्तक म्हणजे आमी गोमंतक बाल शिक्षण परिशदे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या कारणान गिजूबाई बदेका म्हण ताजें एक पुस्तक म्हजे हातां आयलें. तें ताणें ओरिजिनल गुजराती बरयिल्लें आनी गुजरातींतल्यान ताजो अणकार नॅशनल बूक ट्रस्टान 15 वयर भाशांनी केला. म्हज्या हातांक पडलें तें इंग्लीश अणकार. इंग्लीश अणकार म्हाका ताज्याकय बरो लागलो रवींद्र बाबाली पुस्तकां परस त्या. अरे पूण तेंच म्हणटकर अणकार कोण कसो करता. पूण रवींद्र बाबाची हाजेन बसून म्हाका बरो तें हें घेतिल्ली, पकड घेतिल्ली. तशें हांवें मराठीन शोभा भागवतान ताजो अणकार केला, दिवा स्वप्न. तें तितलें जालें ना. म्हणजे अणकार करपाची बसून एक हें आसा, त्या भाशेन जावपा जाय तो आनी त्या धाटणेन जावपा जाय. म्हणजे आमी म्हाका चंद्रकांत बाब जेन्ना कुळागर म्हणटा तें काडटालो मासीक, तातूंत कथा घालतालो तो दुसरी लेखकांच्यो. वायकम महमद बशीर म्हणून मल्याळम लेखक, ताजी कथा म्हाका इतली आवडटाली की अरे आमी एक वर्ल्ड फेमस कथा म्हणजे नाथानियल हॉथॉर्न म्हणून नांवाची द स्कारलेट लेटर म्हणून एक पुस्तक वाचिल्लें तेगेलें. अरे ताज्याय ती म्हाका आवडिल्ली, ताज्याय परस ही बरी. म्हणजे आमची हांगांचे लेखक जे आसात ते जगांतली बरी हाजेर लागतात सामके लेवलीचेर. म्हणजे तशें जर आमकां कळटलें जाल्यार आमगेलें ट्रान्सलेशन जावन जगांत वचूंक जाय आनी हेर लोकांनी तें वाचूंक जाय. तेन्ना हांवें धरलें कितें की आनी ओरिजिनल वाचपाक जे हें आसा मजा आसा ती ट्रान्सलेशनाक तितली येना. तरी आसतना ट्रान्सलेशनाकय कितलेसोच वावर आसा. त्या बद्दलूय चर्चा सत्रांक आनी जावपा जाय. म्हाका पयर एक दीस असोच मुखेल सोयरो म्हणून आनी एक कडेन आपयलो. ताजी खबर सांग तुमकां. आमी बोरीकार कितलो टायम कित्याक म्हजे कडेन मायक मेळ्ळो म्हणटा हांव वचूं. ना मातशें म्हाका याद करपाक येलां. आमी बोरीकार म्हणून उत्सव जाता. बाकी बाबाच्या नांवान पुरस्कार आसात दिवपाचे. ते दीस म्हाका आनी बाई मावजो अध्यक्ष आनी हांव अशें आयिल्ले आमकां आपयिल्ले. आनीक थंय जे म्हाका बाकी बाबाचें हांवें इल्लेशें वाचन केलें. म्हजे कडेन पुस्तकां आशिल्लीं आनीक नवीं बसून पुस्तकांची पुण्या बसून तेगे धुवेन काडलां. मुक्ताबाई आनीक तेंची पुण्याची धूव तेंय पुस्तक म्हजे कडेन आसा. तें वाचलें. अरे खंयचोय विशय घे ताजेर ताजी कविता आसा आनी कविता इतली बरी आसा हांव तुमकां म्हणूनच दाखयतां.
आतां तुमी एक कोंकणी म्हणल्यार कोंकणी बरी आसा तागेली. तो सुखाचेर एक दीस कोणा कडेन उलयतालो, थंय ताणें दुसऱ्यान सांगलें ताका की सूख ना जिणेक. बाकी बाबाली कविता पळय. सूख सूख पळय जिणेंत पळय वज्रो कशें व्हांवता, धरूंक गेल्यार मात तें पारो जावन धांवता. अशें आशयाची. तुमकां बिमला एक दीस बिमला घोस सांपडलो ताका, ताजेर ताणें कविता केली. ताका हुमण खायन दिसलो, रोस खायन दिसलो हाचो सुंगटांचो. ताणें खबर आसा तुमकां, पैदासून हाडलो हांवें बिमलांचो घोंस. कर गो बाये कर गो बाये आज सुंगटांचो रोस. म्हणजे प्रत्येक हाजेर तशें त्या दिसा व्हडा कडेन वचून ताजी जीं उतरां आसात आनी जें संगीत दिलां, सुरेश वाडकरान बरें गायलां तें, ती जर उतरां चपखल मुदयेर थीक कशीं सारकीं बसतात आनी तांचो अर्थ कसो आसा आनी कशे भशेन ती घाल्यांत तें एक जर पळयत, म्हाका दिसता की बाकी बाब आमगेलो ज्ञानपीठच न्ही, ताज्या मुखार कितें नोबेल प्रायज आसा त्या लेवलीचो. कित्याक आमी सगळी जगांतलें साहित्य वाचया आनीक पळयल्यार ती प्रतिभा आमचे कडेन आमगे कोंकणी आनी मराठीक आसा. कित्याक बाकी बाबान दोनूय भाशांनी हें आपलें लेखन केलां. म्हणटकीर आमी आज इतल्यो संदी आनी सुलभताय आसा आमकां डिजिटल हाका लागून, कम्युनिकेशनाक लागून, की हो साहित्य निर्मितीचो भांगराचो काळ अशें म्हाका जाल्यार दिसता. फक्त आमी दर्जेदार साहित्य निर्मिती खातीर एक तरेचें नॅटवर्कींग करचें अशें म्हाका दिसता. हांव सांगतालो तें कितें, नॅटवर्कींग जें आमी किरणबाय आनी आमी केलें तें, आमकां एकलो मौलवी सांपडलो, अब्दुल मुबीन असरी म्हणून. तो हांगा मदरसा शिकोवपाक येयल्लो. तो MA उर्दू फ्रॉम अलीगढ मुस्लीम युनिवर्सिटी. सुंदर उर्दू उलयतालो. आमी म्हणलें की हांवें कितें म्हणलें ताका, कितलो तेंप हांगा आसा? आपूण आनी एक 3 वर्सां आसा. ह्या 3 वर्सां आमी अशें करया, कोंकणीतलें साहित्य जें आसा आमी बाल साहित्यच घेवया, तें उर्दू पावोवया आनी उर्दूंतलें जें बरें बाल साहित्य आसा तें कोंकणीन हाडया. कशें हाडटले? ओके, ताका आवडली. तूं तेगेली मदरसांक थंय तो पुस्तकांक मायल खैराबादी म्हणून एक लेखक आसा हांगा दिल्लीक, तेगेली 150 पुस्तक बरयलें ताणें भुरग्यां खातीर. एक पुस्तक हाडलें, तो बसतालो. तो उर्दू लिपी आमकां वाचपा येना, तो वाचतालो, हिंदीन सांगतालो, किरणबाई आयकतालें आनीक कोंकणीन बरयतालें मागीर. अशें करून आमी कितल्यो 100 वयर जाल्यो काणयो सुनापरान्तां छापून हाडल्यो तेन्ना. आनी ताजें एक पुस्तकय आयलां, धाकलें एक थोड्या काणयांचें पुस्तक, नाना हकीम म्हणून. तें आनी जिलू गांवकारान प्रकाशन केलां. एक हें जालें. आनीकय कितलेशें पुस्तक येता ताजीं, सुंदर काणयो तेगेल्यो, बिरबलाच्यो बी कश्यो आसतात तश्यो. तशेंच अलका असोळडेकारा बरोबर, अलका असोळडेकाराक तें सांगलें हांवें, तें धारवाड जालां आनी ताका कन्नड येता. कन्नड टू कोंकणी करया. हाडलीं पुस्तकां, डिक्शनरी हाडल्यो, सुरू. ताणें म्हणजे येदी एक कोण वैदेही म्हणून बरी हें आसा ना, तेगेले बसून आमी बरयल्लें. फक्त तांचे कडेन मागीर मातशें तें पब्लीश करपा कडेन हें जालें, परमिशन हें तें कितें. पुणून अशें हांवें म्हगेले जे कोणी पेशंट बी खुबशे
ते गांवां जेन्ना वतात केरळाचो धर तूं किंवा ते आंध्र प्रदेश किंवा बंगाली किंवा आनी खंयचो ते म्हाका खूब फावटी विचारता की दोतोर कितें हाडूं तुमकां. हांव सांगता की कितें की म्हाका पुस्तकां हाड बाल शिक्षणाची हाजी काणयांची, पूण ती काणयांची पुस्तकां म्हाका अशी रामायण महाभारत जे सगळे कडेन आसा तसली नाका. तुमचे त्या गांवांक ज्यो काणयो आसा वेगळ्यो फोकलोर त्यो जाय म्हाका. ताजे खातीर तेनाली रामन पावलो म्हज्या म्हऱ्यांत तीं पुस्तकां. म्हणटे अशे तरेचें नॅटवर्कींग म्हाका जाल्यार दिसता आज गरजेचें. म्हाका खूब फावटी हें जाता कितें की आमकां एक कितें आमी हें जें कथा कादंबरी किंवा नाटक किंवा आनी सगळें अशें निबंद हें तें बरयतले जाल्यार हेरूय जे हें आसात आर्ट्स आसात डान्स किंवा नाटक आनी दुसरी सगळे तरेची कार्यावळ्यो रवींद्र भवनाकय जातात आनी गोमंत विद्या निकेतना जाल्यार खूब जातात. पूण म्हाका खूब फावटी वायट दिसता कितें की अशी प्रेक्षक ना थीं. म्हणटे म्हजे कोतान जे बरोवपी बी जीं आसात तांणी थीं हजेरी लावची आनीक तातूंतल्यान कित्याक तुगेले कथेकय एक वेगळो परिमाण येतलें, वेगळें डायमेन्शन येतलें. त्या खातीर म्हाका दिसता ते गोमंत विद्या निकेतन कलांगणाची कितले सुंदर कार्यक्रम जातात. अशोक बोरकार काव्य मैफल तांगेली 200-250 वयर फावटी जाले अशे. थंय आमगेले आतां कविनी आनी हेरांनी वचचें. आनी एक गोश्ट म्हाका सांगपाक जाय म्हणटी महाराष्ट्र टायम्सान आपले वाचकांक एक सांगलें की 100 श्रेश्ठ पुस्तकां मराठींतलीं अजून पर्यंत तुमी वाचिल्लीं तांची तुमी हें दियात तांकां रँक दियात. कितलीं पुस्तकां खंयचीं अजून पर्यंत पब्लीश जाल्यां तीं 100 पुस्तकां तांणी वाचकांनी हें दिलीं. तातूंतली मागीर 50 काडात तातूं भितर वेंचून मागीर आनी यो सकल अशें करून तोच प्रयोग अंतर्नाद मासिकान केलो. हांव अंतर्नाद खूब तेंप वाचतालो, भानू काळे संपादन करतालो. तातूंत 20 पुस्तकां हातूंत मराठींतलीं श्रेश्ठ पुस्तकां यादी आयली आनी ती मेळटातय. 20 पुस्तकां हांवें हाडून घेतलीं आनीक 2-2 कॉपी हाडून घेतल्यो आनीक वाचपाक सुरू केलें. म्हणजे कितें तरी आमकां म्हणजे कोंकणी मराठी अशें तरी आमकां पळोवपाक मेळटा की आमी खंय आसा ते. म्हटल्यार तुमी ही वाचची अशें म्हाका जाल्यार दिसता. म्हाका दिसता कितें की आतांचे भुरगे जे आसात तांचें वाचन आनीकय वाडपा जाय. इवन आमी जर आनी एक खंयची भास वचून संस्कृत भास किंवा शेजारची भास खंयची आमी जर शिकूंक शकले. देविदास बाबा खबर आहा की तो कितल्योश्यो भासो जाणा आनी कितलो उपयोग जाता तो ताजो. आनी संदेश बाबान म्हजे मुखार म्हजे पयलींच सांगलां ताणें कोलॅबोरेशन जें प्रपोज केलां त्या कोलॅबोरेशनाचो चर्चा सत्रां आनी कार्यशाळा अश्यो घडच्यो. आनी आमकां जर कोणी एक्सपर्ट्स जाय दुसरी भाशांतले बसून ते बसून आमी थोडे आमी पळोवन दवरल्यात. आतां दिनेश बाबा पयरच हांवें आनी एकले कडेन कनेक्ट केल्लो जो तेलुगू मनीस तो जो मराठी जाणा, इंग्लिशूय जाणा, हिंदीय बरी जाणा, ट्रान्सलेशनूय करूं शकता. म्हणजे आमकां फाल्यां असले मनीस आमच्यांनी हाडूं जातात आनीक वचत थंय आमच्यांनी असले मनीस सोदूं जातात. म्हणजे म्हाका जाल्यार कितें दिसता की आमी आमगेले जे सगळे व्हडले व्हडले लेखक कवी कथाकार जावन गेल्यात. मिनाबाई बी आसाच आमचे कडेन गायडन्स दिवपाक. आनीक जशी आतां तांची ही 100वी चलता वर्स चलता. मनोहर राय, रवींद्र बाब
तांच्याय पुस्तकांचेर चर्चा जावची, कित्याक आतांचे आनी त्या चर्चे खातीर आयकोपाक कॉलेजींतले स्कुलांतले भुरगे आसचे, कित्याक तांचे कडेन आमकां हें पावोवपा जाय. आनीक हो मुद्दो जो आसा आमचो की दर्जो आमचो वाडचो आमगेले सगळे लेखनाचो, आनी कोंकणी भास जगाक एक नांव आशिल्ली, नांव वयर काडपी जावची, म्हजे अशी ही इच्छा आमी घेवन मुखा वयले प्रयत्न करचे. आनीक हें कोलॅबोरेशन जें आसा संदेश बाबालें ताजो उपयोग वेवस्थीत करया. कित्याक पयलीं आमच्या वेळार कितें जातालें, हांव जो कोंकणी कडेन आयलो ते नागेश करमलीन एक लळितक म्हणून सुरू केल्लें 1970 पयलीं तें. आनीक सगळे जाण अशे जे बरोवपी आशिल्ले ते एक कडेन मेळटाले आनी सगळे गांवांनी गेले. हांव पयले फावटी गेलो तो साधना हिंदी वर्गां हांगा बशिल्लेत. आनीक ती प्रत्येक जाण तानाजी हळर्णकार आपल्याली काणी बरी अशी हें कथाकथन करतालो. मागीर दुसरो अशोक भोसलो आनी भरत नायक. आनी बेस्ट म्हाका ह्या लळितकाचें बी जालें कितें की खंयी जर परिशदे बी गेले, थंयच्यान संमेलन जालें, भायर खंय मणिपाल गेले आनी खंय गेले, मागीर एक हें जातालें फॉलोअप. तो फॉलोअपाक म्हाका याद जी आसा ती रत्नायकागेर आमी सकल बसले मासरमाणी घालून आनीक सुंगटाचो सुरबूस भूस म्हणजे अशी तरेचें वातावरण तातूंतल्यान हें कोंकणी साहित्य निर्माण जालां. केन्नाय हांगा वेलंगा ती देवळाचे हातूंत अगरसाळींकय जेवण आसतालें, पूण अशे भशेन एक तरेचें एक्सचेंज जालां. म्हणजे अशी हो जिव्हाळो, ही माया सगळे कोंकणी मनशां मदीं उरची आनीक वाड जायत रावची ताजी, कळ्ळें. कित्याक आतां संद्यो तर इतल्यो आसात, फक्त संदी आमी घेवपीच जाय. म्हाका म्हजे वतीन एक दोन भेटवस्तू म्हणटा ती एक चित्र ही ती जाका हात, दोनी हात आनी दोनी एक पांय ना किंवा दोनी पांय ना अशी मनशांनी ही तोंडाक ब्रश हें दवरून काडल्यात असल्या आर्टिस्टांनी. ते म्हाका एक किरण बायक आमगेली कथा गतिमंदाचे प्रगतीची जी आसा ती म्हाका म्हजे क्षेत्रांतली, आनीक ती वाचता आसतना म्हाका एक कादंबरी वाचिल्ल्याची याद जाली कोंकणीतली, घडटा घडयता मायाली. तातूंत आपल्याले ह्या पुस्तका बद्दल, दातेले पुस्तका बद्दलूय बरयलां. आनीक आमचे मदीं आज आनी एक सविता देसाय आयिल्ली आसा. मातशी उबी रावत. तिणें असले ह्या तरेच्या भुरग्याक तिगेलें स्मृतीगंध प्राजक्ताचा म्हणून, प्राजक्ता भुरग्याचें नांव, ताका कशें वाडयलें, कशें ताका नॅशनल लेवलीचेर भरतनाट्यम करपा पसून तितले लेवलीचेर पसून व्हेलें. मागीर कांय कारणां लागून तें दुयेंसा लागून तें ना जालें. पुणून तिणें मुद्दम सगळे आपल्याले त्रास काडून त्या भुरग्याक रेमेडियल टिचींग कोर्स केलो तेणें वचून, पुण्या वचून. गोवानय बँके आशिल्ली, ट्रान्सफर घेतली आनी कशे भशेन म्हणजे आमचे कडेन सगळे प्रॅक्टिकल लोक आसात, ती आयिल्ली आसा. तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा, मुद्दम आयली म्हणून. आनी ह्या भशेन आतां सगळे भाशां मदीं कोंकणी, मराठी म्हणटू ह्या बाकी बाब बोरकाराचें
आतां एक जिवंत प्रतिश्ठान शें जावपा आसा. म्हणजे ती कवितेक सगल्यो तरेच्यो कविता तागेल्यो आनी कविते बद्दलच शिक्षण असो एक प्रोजेक्ट तांगेली धूव मुक्ताबाई आगशीकर आनी बापोल भाव पुतण्यो डॉक्टर घनश्याम बोरकार तांणी एक ट्रस्ट निर्माण करून बोरये करपाचें थरयलां. म्हाका दिसता आतां कोंकणी बरी मुखार वतली. आनीक निमाणें एकच सांगता, कोविडा लागून हांवें कितें केल्लें की सांजची प्रॅक्टीस बंद दवरिल्ली. आतां प्रॅक्टीस कोवीड गेलो न्ही, सुरू करया काय कितें करया नाका. म्हाका आतां अशें ह्या भशेन आपयलो आनीक अशे भशेन उलोवपा मेळ्ळो, अशें वाचन बिचन करपा मेळ्ळें, बरें रिलॅक्स्ड मूड. आनी हो दिनेशय म्हणटा कितें, तुका आपूण बरयतो करता, तुगे बरोवप बंद जालां. म्हाकाय दिसता की आतां हो अशेंच कोवीड आशिल्ल्या भशेनच आमी करया, सकाळचीच प्रॅक्टीस करून सांजची हें कामां करया म्हणटा अशी म्हाका जाल्यार दिसता. आनी रिलॅक्स्ड मूड आनी बरोवपाकय कॉमेस करया सॉमरसेट मोमा भशेन. देव बरें करून. तुमी आयकल म्हणून देव बरें करूं राजेंद्र बाब. लिटरेचर इज अ विटल आर्ट. एक साहित्यीक आपल्या साहित्यान सर्वस्व ओंपता. फक्त उतरांच न्ही जाल्यार आपल्या काळजाचो भाग त्या साहित्याक दिता. सर्गेस्त निलाबाय तेलंग जरी आयज आमच्या मदीं ना, तरी तांचें जितें जिवें मन साहित्याच्या रुपान आमच्या मदीं सदांच उरतलें. आयज लोकार्पण सुवाळ्याक आमकां अध्यक्ष म्हणून हाजीर आसा डॉक्टर किरण बुडकुले मॅडम, गोंय विद्यापिठाच्या इंग्लीश विभागान आपली भरीव सेवा दिवपी प्राध्यापिका. भौभाशीक लेखक, विद्वान, समीक्षक, अणकारपी आनी कोंकणी मोगी. निवृत्त आसली तरी कायम रितीन मार्गदर्शक म्हणून तुमी वावुरतात. नवे पिळगे वांगडा सांगड घालून कोंकणी इंग्लीश भाशीक वेव्हारांतल्यान तुमी कोंकणीक घटाय दिवपाचो वावर करता. मागता तुमच्या लागीं ह्या समयाचेर तुमी आपलें उलोवप करचें. आयच्या ह्या सोबीत अशा पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक नीला खंय तरी आसतलें अशी म्हजी एक आस्त आसा. ताजो उगडास करून आनी जाका हांव म्हजें हमनाम म्हणटा तें किरण आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे दोतोर राजेंद्रबाब हेगडे आनी थुन्नाय कुमार आमगेलो मोगाळ असो संदेश बाब आनी कोंकणींत दुसरी पिळगी आतां सुत्रसंचालन करता ते मानसी बाय. हांव ताका पळोवन म्हळें हांव म्हाका वळखता पूण वळखना कोण हें काय म्हणून. सो हे कोंकणीच्या नांवान आमी फुडें मारिल्लीं पावलां ह्यो कांय खुणो आनी म्हजे मुखार आशिल्लो म्हगेलो मित्र हेरंब आनी तुमी सगळे भावन आनी भयणानो. हो सुवाळो न्हय, हो एक जिव्हाळोच अशें सगळ्यांनी म्हळें आनी हातूंत एक आपुलकाय भरून वत्ता. हांगा खरेपणान हांव आसपाचें न्ही, योगायोगान पावलें, कारण त्या किरणांक याद जालें की म्हाकाय आपयलें जाल्यार घडये निलाक बरें दिसुये. आनी म्हाका सदांच दिसलां आनी हांवें म्हणलांय बी तें, कोंकणी साहित्यांत 2-3 साहित्यकार अशे उरल्यात, तातूंतले कांय आतां संवसारान नात आनी 1-2 आसातूय बी. तांकां तांगेलो फावो तितलो रेकॉग्निशन, फावो तितलो सन्मान मेळूंक पावलो ना. तांचें बरप तांकां तो दितलेंच, पूण आमी पळय जेन्ना सत्कार सुवाळे बी करतात मेळ्ळें ना. तातूंत एक निला अशें म्हाका सदांच दिसतालें. आनी निला हे एक जाका आमी गोबराच्यो बारीक बारीक हे पडिल्ले धगधगतो कसो इंगळो तें, ताजे भितर वाचन आशिल्लें, पूण ताजे परस ताजे मदीं एक मनन आशिल्लें की तें वाचलां ताजेर आपणें स्वता विचार करून तें आपणावन मागीर बरयतालें. म्हणून ताजें कितेंय वाचता आसतना हें अशेंच अनाठाय उदार उसनवार करून हाडिल्लें अशें न्ही. ताजे कवितेचेर कोणाचे कवितेचो परिणाम आसा जावं कोणाचे बरपाचो एक सामको दिसपा सारको एक ठसो आसा अशें ना. ताजेर आसात वेगवेगळ्या आमच्या पुर्वसुरीचे प्रभाव. हेमाबाई नायक हांणी खूब वर्सां आदीं म्हाका दिसता 80च्या दशकान अप्रूप म्हण एक
ल्हानशी कवितांची पुस्तिकाच ती काडिल्ली. तेन्नाच्यो नवोदीत कोंकणी बरोवपी त्या अस्तुऱ्यांच्यो कविता तातूंत आशिल्ल्यो आनी हांवें तें तेन्नाय वाचिल्लें. आनी फाटीं एक म्हाका दिसता 10-1 वर्सां आदीं तें पुस्तक अनुवादीत जावपा जाय अशें दिसलें. बेश्टें वाचपाक मागिल्लें आनी म्हाका स्नेहा सबदिसान तें मुजरत हाडून फैदासून दिल्लें. तेन्नाय म्हाका परतें दिसलें 2-3 दशकां उपरांत निलाची कविता तेन्नाय एक वेगळ्याच तरेची आशिल्ली आनी आजूय ती तशीच आसा. ते थोड्याच भितर पूण आपलो आशय मनाक काळजाक स्पर्शून गेला तोच बरयता. म्हाका दिसता एक ताजी ल्हानशी कविता हांवें जर तुमच्या मुखार दवरली ना जाल्यार ताज्या स्मृतीचो हांवें आदर केला अशें जावचें ना. आनी उगडिल्ल्या फाटीं एक पुस्तक तीच कविता येता म्हणून तीच वाचता. हांवें थंय सहज उगडलें 2दा आतां हांगा उगडलें तेंच पान आयलें. कवितेचें नांव आसा समाधान. म्हाका आमचो वेळ खूब जाला हाजें भान आसा. कविता सामकी ल्हान आसा. समाधान. कोणाकूच कळना म्हजी कविता, सांस्पितालें ही व्यथा. संमेलनात सादर करता दाद खंय मेळटा. नेमाळ्याच्या कोनशांनी बसता, नेमाळ्याच्या कोनशांनी बसता थंयच विरता. निराशेन पिंजिल्ल्या काळजांतल्यान पळयता, तुजे वेवलेंथी कडेन ज्युस्त जुळटा. आनी मागीर सकल कवयित्री हांगा बरयता तितलेंच वाचता. कवितेक व्हडलीशी दाद मेळनाशिल्ल्यान निराश जाता तेन्ना कोण तरी जाणकार रसीक मेळटकच समाधान जाता. म्हज्यो कविता खूब जाणांनी कळनात म्हणलें तेन्ना उपगल्लें. पूण मागीर म्हाका तुज्यो कविता आवडटात म्हणपी मनशां मेळ्ळीं आनी हें कवन जल्माक आयलें. हाजे परस म्हाका दिसता सत्यम शिवम सुंदरनचेर आनी कसलीच आनीक वेगळी टिका टिप्पणी करपाची गरज ना. ती तुमी आस्वाद घेवन आपले पुरती थारावची. हातून भितर ताजें अणकारीत पुस्तक जें आसा तें म्हज्या काळजाक आफुळ्ळें. हांवें जागरण मारून तें रातीं आनी थुन्नायो मागीर 2nd नंबर आज येसर दनपार 3 पर्यंत वाचून घेतलें. ताका लागून थुन्नायच्यो कथा म्हाका थोड्यो भावल्यो पूण ताचें टायटल बी लक्षांत उरलें ना. हांव पुस्तकाचेर उलयना पूण थोडेशें जर सांगलें ना जाल्यार म्हाका दिसता लोकार्पण सुवाळ्यान तुमकां कितें तरी सांडिल्लें बरी दिसतलें. सचिन कानेटकर हांणी बरयिल्लें हें. आनी आमकां खबर आसा की विशेश भुरगीं आसात तांचे आवय बापूय अति विशेश आसतात. खरेंच म्हाका दिसता ते देवा ठांयच आसतात कारण ते आपलें सर्वस्व ओंपतात तेन्नाच तांगेली जी ल्हानशी बी आसा ताजो सोंपुल्लोसो रोंपो जावं रूख जावपाक पावता. आनी अशाच एका पुस्तक सुवाळ्याक फाटीं हांवें अशें एका भुरग्यान काडिल्लें मुखचित्र पळयिल्लें आनी तेन्ना त्याय आवयच्या कश्टांचें आवय बापायच्या कश्टांचें म्हणूंक जाय सार्थक जालें अशें म्हाका दिसलें. हातूनय ह्या अणकारांत अशा एका खास भुरग्याची प्रथमेश दाते हाजी कथा आसा आनी ताज्या आवय बापायची तपश्चर्या आसा. म्हाका दिसता पयलीं ऋषी म्हणटाले पळय खडतर तपश्चर्या करप तशी तांणी ती उग्र तपश्चर्या केल्ली आनी आवय बापायक कितले कठोर जावन प्रेम करचें पडटा हें कळून म्हज्याय मनाक थाकाय येयली कारण आमी इल्ले कठोर पालक आनी तातूंतल्यान तो भुरगो आंतरराष्ट्रीय मळार पासून एक वळख जोडपाक पावलो. हें त्या आवय बापायचें यश. आंतरराष्ट्रीय म्हणून न्हय पूण त्या खातीर तांकां कितली वाटचाल करची पडली. पूण पुस्तक वाचतरी खरेपणान सांगता दोतोरान आतां म्हळें अणकार म्हणटा तो सहजासहजी जायना. निलाबायची आनी किरणबायची बी किरण भांबरेची भास सामकी निगूत आनी ती कोंकणी कोणाकय जर समजून घेवंक जाय मुजरत वाचची अशी. रवींद्र बाबाची भास आमी म्हणटा सोंपी सरळ आशिल्लीच पूण तांच्या भाशेंत एक आमच्या पोन्न्या उतरावळीचे पोन्ने म्हणजे आमच्या जिबेर आसा आमच्या आवयांच्या जिबेर आसताली ती आज ती सांडत वता ती भास मेळटा. ताका लागून थुन्नायो पळयले बरोबर म्हाका तुळेवणी याद जाली. सैल बाबाच्या कथेन केन्नाय येता ती आडवळणान. भवस्थळे याद जाले, अखटायो याद जाल्यो. अशी कितलीशीं उतरां एका थुन्नाया बरोबर थंय थंय करून नाचपाक लागली मनान आनी दिसलें की आमचें शेणटा तें दायज अशेंच आमकां मेळटलें. कितें आसा उतर एकटें केन्नाच येना आनी उतरान भितर अर्थ नासता. ताका संदर्भ अर्थ दितात आनी एक उतर आयलें की ताजे बरोबर उतरांची माळ येता. तुमी जर मिनाबाईची कथा वाचली तर तुमच्या लक्षांत येतलें की भास
कथेंतल्या प्रसंगाक कितली जिवी करूंक शकता. हो अणकार वाचता आसतना आनी अणकाराचें नांव आसा कथा गतिमंदाच्या प्रगतीची. आनी सचिन कानेटकर हांणी तें बरें करून मना पासून बरयलां, पूण ताजो अनुवाद खूब सुरेख जाला. आनी म्हाका दिसलें तें पुस्तकच जर तांणी निलाबाईक बरें म्हणिल्लें तें हाजे परसूय बरें बरयतलें आशिल्लें. सामकें खात्रीन सांगता हांव, खात्रीन, कित्याक तांकां उणें म्हणपाक न्हय, तांकां उणें म्हणपाक न्हय. तांणी मराठीन कशें बरयलां हांवें खबर ना, पूण अणकार म्हणटा तें मूळ पुस्तकाचेर प्रामाणीक आसून बरयता. आनी हांव निलाबाईची बरोवपाची शैली जाणा आनी ती कसली गजाल परतून सांगपी न्ही. हातूर कांय वेळार एक वाक्य तेन्ना दिसता हें पालुपत जाता, आतां नाका पडतें, हें सगळें काडून तें ताका ज्युस्त शिल्प कशें करतलें आशिल्लें. कवितेन शिल्प हाडप, कथेन शिल्प हाडप गरजेचें. एक वाक्य सुबेज पडल्या कथेची सगळी डोलारो आसा, इमारत आसा तीच विपरीतशी जाता. आमचे खंयच्या खंय एक मदींच कूड वाडयली, बरो बंगलो आसता ताका जाल्यार कशें दिसता तशें जाता. पूण हें जातलें आशिल्लें. आतां दोतोरान आनी आदी संदेश बाबानूय म्हळें की बाल साहित्यान किरण म्हांबरे हांचो एक खास आपलेलो एक ल्हानसो कुणगो आसा आनी हें म्हाका पडटा. तांगेलें अनंत अंतरंग हें बाल साहित्याचें पुस्तक आसा, तें म्हाका खूब आवडलें. वैज्ञानीक फाटभूंय आशिल्ली. थोडो तेंप म्हाकाय बी निवृत्ती उपरांत कोंकणी शिकोवपाचो एक संद, एक चान्स आशिल्लो गोवा विद्यापिठांत. तेन्ना क्रिएटीव रायटिंगचो पेपर आसतालो भुरग्यांक, तातूंत भितर ह्या आनी अनुवादाचो, तातूंत भितर ह्या पुस्तकाचो बाकीच्याय पुस्तकां बरोबर आमी अनुवाद करतालीं आनी भुरगीं ती खूब एन्जॉय करतालीं. कारण उतरावळी कडेन झुजचें पडटालें. एका वेटेन वैज्ञानीक तंत्रविज्ञानीक उतरावळ जाय, त्याच बरोबर गांवगिरी साणत वचणारी उतरावळ आमची जाय. हें सगळें करून एक चित्र तयार करता. किरण बायचो म्हाका दिसता, हांव चुकताल्यार तूं म्हाका करेक्ट कर, पूण तागेलो विचार करपाचो बाज जो आसा तो चड वैज्ञानीक आनी चड करून तांगेली घरांतली जावं भुरगेपणांतली फाटभूंय ताका एक आध्यात्मीक वज आसूंक जाय. कारण निलाच्या कवितेंत तें दिसता. आत्तां पळय जे तत्वगिन्यानीक म्हणा तातूंत म्हाका आध्यात्मीक सूर चड मेळटा, पूण तो अंधश्रद्धेचो बी तसलो न्हय. आनी ती कथा जावं कितें निर्माण करता आसतना ताजें वातावरण भुरग्यांक समजुपाक, तो विशय समजुपाक पोशक जाय ह्या तरेन निर्माण करता. तरेतरेचे बरोवपी आसतात. थोडे भुरग्यांक ती कथा कशी तांच्या दोळ्या मुखार उबी जावची म्हणून करतात आनी ही तो विशय तांकां बरे तरेन कसो समजुचो अशेंय म्हूण करता. आनीक तें दिसून येता. हातूनय तांगेली ही निगुतसाण दिसून आयल्या. एक जी आमची मूल्य वेवस्था आसा ती कशी बदलल्या आनी मनशां मदीं दुसऱ्या मनशाक जोगतना अजुनय कितलेशेच तरेची वेगळावणी जाता. एक जाका आमी म्हणटात वयर खालतेपण जाता. मनीस म्हण, पयशेकार पयशे नाशिल्लो दादलो बायल, नात्याच्या भितर उतरंड तयार जाता. ती ह्या कथांनी खंय तरी जाणवता आनी ताका लागून ती कथा मनान उरता कांय वेळा. पूण तांगेलें निरीक्षण इतलें सूक्ष्म आसता. हांव तुमकां कथा खंयचीच सांगना, पूण एक कथा आसा ती मुद्दाम तुमी वाचतरीच तुमकां हांव म्हणटा तें पटूंक शकता. ताजें नांव कॅन्सल्ड चॅक दिसता म्हाका न्हय. ती वाचतरीच की म्हाका दिसलें ती बायल मनीस दुसरी कोण न्ही, किरणूच तें. जावं किरण अदृश्य जावन तिचे फाटीर मानेर बसून खंय तरी गेल्लें जावपाक जाय. पूण इतलें तातूंत बारीकसाणेन एक वस्तुनिश्ठता त्या कथेन आयल्या आनी मागीर कथेचें आपलें हें आसता. तातूंत मनीसमण, मनशाची प्रवृत्ती आनी एकन मूल्य ऱ्हास कसो जाता समाजान. आमकां खुबदां दिसता बायलो म्हणजे सामके मूल्य वेवस्थेचे संरक्षक आनी अशें कांय नासता, मनशाचेर आसता. म्हाका सदां दिसता पंचतंत्रांत एका ब्राह्मणाची कथा सांगिल्ली आसा. तो बाबडो धांवता धांवता रानांत बांयत पडिल्लो आनी तो पडटा झिलींनी. सकल कांटे सोरोप वळवयतात व्हडले व्हडले फोंस फोंस करून. उदक बांयत ना, तकली सकल पांय वयर. हेवटेन एक वाघ ताजेर घुरी घालपाक रावला आनी बाबडो तो कलकलता देवा म्हाका तुतलो वाचय रे म्हणून. आनी इतल्यान वयर कोणे तरी एक फातर मारला काय कितें खबर ना, म्होवाचे माले आशिल्ले ते पिकून तातूंतले म्होव अचळय पडूंक लागता. एक हांगा पडटा थेंब, तो असो चाडटा आनी मागीर तो त्या कांट्यांनीच जाता नजकन ती धार आपल्या तोंडान पडची म्हणटा. आनी मागीर ताका दिसता देवा हीच जीण बरी आसा मरे, हें आसूं, हें मालें चलता तोपर्यंत तरी अशें रावपाक हरकत ना अधान तरी.
सो अशी आमची मूल्य वेवस्था जाल्या ती बरी काय वायट हें आमी ठरोवपाचें. आनी एक खरें हें म्हजें भाशण न्ही, आतां पर्यंत हांव उलयलें तें सगळें आतां म्हाका हांगा बसून उलयन दिसलें तें. येता आसतना हांव हो विचार करतालें की ह्या पुस्तकाक खंय तरी एक काणकोणचो द्रोण आसा म्हण. काणकोण म्हणटा एक द्रोणूच दोणो कसो, कित्याक ताका प्रस्तावना बरयली तिकाय म्हाका दिसता काणकोणचो बाज आसा. ओगीच पाळोळे तिच्या कथांनी येना. हांव खुबदां म्हणटा ती गायतोंडे म्हणजे काणकोणचे ते पयलींचे राजाध्यक्ष बी आसूंक जाय अशें हांवें मनान ठरयलें. गायतोंडे ओके अशें म्हाका दिसतालें. आनी किरण, निला ही सगळीं. आनी एक दीस आमी संदेश बाबागेरूच गेल्लीं तेन्ना आमी कसल्या साहित्यीक काय तरी कार्यक्रमाक, तेन्ना हांव निला आनी किरणबाय बरोबर तांच्या घरा कडल्यान थंय पासय मारिल्ली म्हाका याद जाता. आनी आमकां भुरगेपणान बी म्हणटाले लोक काणकोण जाणकोण, कोणाक खबर कितें कोणशा काणकोण, पूण काणकोण म्हणटा काणकोण, कळ्ळें न्ही. आनी ह्या पुस्तकांनी तें दिसून येता की कोण म्हणतो कितलो गरजेचो, कारण तातूनच तुमचे उदक विचार सगळे निसततात आनी निमाणे कडेन त्या इल्ल्याशा कोणान ते उरतात. आनी तुमकां एक सांगता, एक जोक म्हणून आयुश्यभर म्हाका इश्कोलान बी आसतना लोकांक दिसतालें म्हजें नांव चले भुरग्याचें नांव. ते म्हाका सदां म्हणटाले तुजें नांव किरण कॉलेजीन बी. आनी हांव म्हणटालें म्हज्या आवय बापायक आवडलें, एका सिक्वेन्सान तें येतालें बाकीच्यांच्या नांवां मदीं तें किरण जालें. पूण मागीर म्हाका विचार करता करता हें जालें, जेन्ना हांव जल्माक आयलां तेन्ना काणकोणांत 3 तेन्नाचे 8 गांव, एक काणकोणा साळेरे, एक मलऱ्या आनी तुमचो खंयचो माशा लोलया माशा न्ही, हे 3 कडेन आवय बापायनी सायमल्टेनियसली किरण हें नांव आपले चलयेक दिल्लें. तें कितें पिशें आशिल्लें, तांकां आनी मराठी नांव उश्णी घेवपाक कळनाशिल्लीं. सादी गजाल, किरण म्हणटा कोंकणीन तें, किरण तो न्हय आनी हिंदीनय न्हय, केन्नाच न्हय. आनी आमी आमची तकली व्हरून खंयचे तरी भाशे कडेन घाण दवरतात आनी खंयचेंय उतर कोंकणीन आयलें आनी वेगळें दिसलें की हें मराठींतल्यान आयलां. मराठींतल्यान कित्याक, किरण हिंदींतल्यान कित्याक येवचें न्हय. जब किरण मुस्कुराई चांदनी रात आई, ती किरण आई आसता, आया नासता. पण मराठीचें कितें तरी चुकलां आसा. हांव चुकलां म्हणना, पूण एक उदाहरण अशें आमी कित्याक विचार करना. चुकलां आसत नासत न्ही. मराठी म्हाका खूब प्रिय आनी मराठीन म्हजो आत्म घडयला. ज्ञानेश्वरा बगर म्हजी एक पावल फुडें वचना. पूण तरीकूय हांव म्हणटा की आमी असो विचार कित्याक करचे की आमी तांचे घेतात म्हणून आमी कितें दिवाळखोर मनीस, आमकां आमची गिरेस्तकाय ना. आनी जाय जाल्यार ती अशा पुस्तकांनी तुमकां मेळटली. थुनायो वाचच्यो आनी म्हाजी बरी थुळेवणी करची लेखिकेची. आनी कितें उणाव आसा जाल्यार तातूंतल्यो अखटायोय बी तुमी काडच्यो अशें तुमचे कडेन मागता. आनी चड कांय उलयना, फक्त परतून एक वेळा सांगता. 1918-19 दरम्यान गोवा विद्यापिठान आशिल्लें हांव कोंकणीच्या विभागा कडेन निगडीत काम करतालें. तेन्ना प्रकाश पर्येकार विभाग प्रमुख आशिल्ले आनी खूबच सहकार्य करपी कितें करया म्हळ्यार तेन्ना आमी एक राष्ट्रीय हें केल्लो परिसंवाद आनी तो आशिल्लो कोंकणी कवितेचेर. तेन्ना म्हाका खोस दिसता आमी रमेश बाबाक आपोवपाचो उद्घाटनपर भाशण करपाक म्हूण ठरयलें. आनी जेन्ना तें ठरलें बिलें तो ना म्हूण कळ्ळें गोंयांत. आनी ज्या दिसा आमचो सेमिनार आशिल्लो ताज्या आदल्या दिसाक आदल्या रातचो रमेश बाब संवसाराक अंतरला आनी तेन्ना आमी ताका श्रद्धांजली दिवन कार्यक्रम सुरू केला. आनी मागीर आमी नागेश बाबाक आपयलो. नागेश बाबाकय आपोवपाचें आशिल्लें. नागेश बाबान इतलें सुंदर भाशण कवितेचेर केल्लें. तुमी म्हणटा न्ही म्हणजे आमचे लोक इतलो विचार करताले. तुमी खंयचीय प्रस्तावना मनोहर बाबान बाकी बाबान बरयल्या ती पुस्तकांक वाचात. आमी सदां म्हणटा ती तुस्तच करतात. तुस्तींत गुट लावन कितल्यो गोश्टी सांगतात ते. तुस्त करतना पासून वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळ्या तरेन करतात. खेत्सावन आनी त्रोसां मारूनच पुस्तकाची समीक्षा करपाची गरज ना न्ही. समजने वाले को इशारा काफी है. आनी बरे तरेन केली. आनी तुमी म्हळें पळय की कोंकणीचें सुवर्णयूग आतां आसा. म्हाका दिसता सुवर्णयूग येतलें आनी एक आमचें सुवर्णयूग आतां जवळ जवळ उलगत आयलां. आतां जें तुमी सुवर्णयूग म्हणटा तें सुवर्णयूग आसूं घडये, पूण तातूंतले कॅरेट बदलल्यात. कळ्ळें? 24 कॅरेटाचे जायना, 22 कॅरेटाचे करचे म्हणटा. आतां 18 कॅरेटाचे पासून दागिने मेळटात. हाजें कारण कितें? आमचे भितरली जी तांक आसा ती उणी जाल्या म्हण न्ही. आमच्यो 2 गजाली अतिशय वाडल्या. प्रेशर बी वाडटा तशें. एक, आमकां बेगीन बेगीन उजवाडावपाची घाई आसता. आनी दुसरी गजाल, देवान 2 कान आनी 1 जीब दिल्या आनी 1 पेन दिलाय आमी विसरतात.
आनी ताका लागून आयकून घेवप कोणाक आवडना म्हणून लेखक चडशे दुसऱ्या जाणट्या लेखकाक अनुभवी लेखकाक दाखयनात आपलें काम. पयलीं उपनिशद पद्दत आशिल्ली, पांयां कडेन बसून आयकप. बाकी बाब कितेंय उलयता जाल्यार म्हाका तो सुवर्ण योग केन्नाच आयलो ना, पूण जर आशिल्लें जाल्यार हांव तांच्या पांयां कडेन बसतलें आशिल्लें. म्हणून तांच्यो कविता, तांच्यो कथा इतल्यो अप्रतीम. पुंडलीक बाबाची एक कथा घेयात, तातूंत तुमकां व्याकरणीक चूक मेळची ना, भास वेगळी वेगळी आसूं. मिनाबाईची घेयात, बाकी बाबाची कविता घ्या, उतरां म्हण एक एदीच कविता आसता तांची, कितली जाका आमी इंग्लिशीन सामकी डॅन्स म्हणटात तशी. ती कविता घेवन तुमी कविता म्हळ्यार कितें, कशी बरोवची, कवितेत छंद आसचो काय ना, कवितेत प्रतिमावळी कशी आसची, हें सगळें शिकोवपाक मेळटा. अशी कविता बरयतले जाल्यार कितलें रक्त आटोवचें पडटा. ताका तें मागीर मागीर ती उत्स्फूर्तपणान आयली, ताका एक वरदास्त आशिल्लो. प्रत्येक मनशान जर आपूण नूरजहाँ आनी लता मंगेशकरा भशेन गायतलो आनी गायता म्हण पयल्याच दिसा भायर सरले जाल्यार कशें जातलें. ताजे खातीर रियाज खूब जाय आनी ताका लागून म्हाका दिसता आज साहित्य खूब येता आनी तें बरें, पूण ताजेर बरी पॉलिश मारपाक जाय. दागिनो पासून जाणटेल्यांचे दागिने मागीर नाचुनेक नातीक अशें कोणाकय दितले जाल्यार ताका आमी एक ताजी ओप लायतातूच, ना जाल्यार ताका लकलक येना. कितलेंय तें तेन्नाचें भांगर कितलें जड, हातान घेतल्यार गोठ बीट आवयस अशें दिसता, पूण ताका एक आमी पॉलिश मारची पडटा. आनी ती पॉलिश कारागिरानूच मारूं जाय, कसबी कारागिरान. त्या खातीर साहित्य जो जियेता तो साहित्यकार आसल्यार बरो, कोण तरी आसल्यार बरो, आनी दुसऱ्यान आयकप हें बरें. म्हाका याद जाता एक फावटी पुंडलीक नायक एका कथेचेर कितें चर्चासत्र काय कार्यशाळा आशिल्ली, सावड्ड्या थंय आयिल्ले तेन्ना तांणी उलयतना म्हळें की आपल्या कथेचो पयलो वाचक हो, आज तो वाचकच लेखक जाला, कविताय बरयता, पांडुरंग बाब गावडे. तांणी दाखयल्लें म्हणजे कोणालो तरी एक अंतरंगांतलो असो साथीदार आसता जाका साहित्याची जाण आसा. हें जर आमी वगडायलें जाल्यार मागीर कितें, मागीर उत्तर बाळ उगाच बडबडला, बायकां तशें हांव म्हणना, बेगीन तशें जायना न्ही. म्हणून साहित्य हें तांणी सांगलां तशें ती एक वेगळ्याच तरेची कला. ताजी व्याख्या करतले जाल्यार आमी म्हणटात की इट इज एन इमॅजिनेटीव रिकन्स्ट्रक्ट ऑफ ह्युमन एक्सपिरियन्सीस. मानवी अनुभवाची कल्पना सृश्टीच्या आधारार केल्ली रचणूक ती. तातूंत भितर एक स्वरूप, तातूंत भितर एक संरचना, तातूंत भितर एक आत्म, कारण ते अनुभव तातूंत एक आत्म आसपाक जाय मनशाच्या जिविताचो. म्हणून ती वायटल, ताका जीवसाण आसूंक जाय. आनी ती जीवसाण उतरांनी येतली जाल्यार कवी लेखक आसा तो अनुभवा कडेन आनी समाजा कडेन आनी समाजा भायर आशिल्ल्या प्रकृती कडेन म्हणजे सैमा कडेन जोडिल्लो आसूं जाय. तेन्नाच ती जीवसाण ताजे भितर येता. नाल्यार आमी सैमाचेर दीसभर इकॉलॉजिकल अवेकनिंगच्यो कविता बरयतात, सुक्यो सडसडीत, आनी मदींच एक कवी येता आनी अशी कविता बरोवन वता. आतां म्हाका ताचें नांव येना, म्हणजे खूब आवडीचो, हालींच ताजें कविताचें पुस्तक बी आयलां. तेन्ना दिसता रे दीस इज लायक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एअर. म्हणजे अकस्मात एक वाऱ्याची झुळूक कशी येवची आनी बरें दिसचें कालोराच्या राती, तशी कविता येता. अशी कविता बरयतले अशी म्हाका आस्त आसा. आनी हातूंत हांव एक आमच्याच जनरेशनचो उणाव सांगता. आमी जेन्ना अशा कार्यक्रमांक बी येताले तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक हाडनाशिल्ले दिसता म्हाका. आमी म्हणजे हांव स्वता खातीर म्हणटा, पूण आतां आजो आजी जातरीच आमच्या मदल्या भोवतेकांक ही जाणीव जावपाक लागल्या की आमी जर कॅर घेतली ना वतली. हांव गेल्ले कडेन इल्लीं भुरगीं दिसतात, थंय एक चश्मो लायिल्लें भुरगें ओदोळ तें भायर गेलें आनी म्हजें काळीज सामकें अशें निर्शेलें, कारण तातूंत भितर म्हाका हांव दिसलें 8-9 वर्सांचेर आवय बापूय आमकां असलें साहित्य संमेलनां काका ताका व्हरताले, आयकतालीं, थंयच मनशां जातालीं निर्माण. व्हड जावन तो शिकून मागीर बरयतलो मागीर तो बुद्दीन बरयतलो. ताका पळय तें सैमीक तरेन आत्मसात करपाक जाय. मुल्यां, उतरां, अभिव्यक्तीची शैली हें सगळें ताका अशें मेळटा आनी तो घडत वता. आनी तेन्ना तें जातालें, आतांय जावचें. आनी किरणाक एक निमाणे कडेन हांवें म्हगेली खास भेट दिवपाक जाय. ताज्या कथेंत येवपी पात्रां सामकी सुंदरच, पूण ताज्या पात्रां भितर बायलो ज्यो येतात त्यो खरोखरच अफलातून, त्यो खऱ्यो बायलो. हांवें तसल्यो जियेल्ल्यो बायलो म्हज्या जनरेशनाच्यो, ताजे परस म्हज्या वयल्या जनरेशनाच्यो ज्यो बायलो आशिल्ल्यो त्यो गोंयान कश्यो आशिल्ल्यो
हाजी जर आमकां एक झलक मेळपा जाय जाल्यार तातूंत भितर ती मेळटा आनी आमकां त्यो आमच्या घरांतली अरे अशी आशिल्ली मरे आतीबाय, अशी आशिल्ली मरे अमकी, अशें प्रत्येक मनीस म्हणटलो. जशें एक दीस मिनाबायन आपल्या सपन फुलांचें म्हाका दिसता प्रस्तावनेन जाव हाडली तेन्ना म्हाका दिसलें अरे आमगेली ही ती ताका कशी मेळ्ळी. अश्यो आसात. हें आमी एकठांय करप, ही आमगेली पुंजी, ही आमगेली हेरिटेज. घाई करून साहित्य जायना. ज्या साहित्याच्या पुस्तकांत ती कवी आसूं कितें आसूं कोंकणीक धरून, हांव व्याकरणाक धरून म्हणना, आमच्या सारको कोणी वाचणाऱ्याक सहजपणान अरे हें चूक, हें आनी हें जुळत ना, तें अनेक वचनान सुरू जालें, ताजें क्रियापद हांगा एकवचनी कशें जालें, हें आमी तशेंच उलयता तशें न्ही. आमी जाय तशें उलोवं, आमी बरयनात तशें. तुमी उतरावळ वेगळी आसूं शकता, बरोवपाची बांदावळ भाशेची कशी बदलतली ही बारीकसाण जो पर्यंत आमच्या कवींक लेखकांक येना तो पर्यंत कोंकणी एआयच्या युगान तिगची ना. थंय देर इज नो स्कोप फॉर एरर, नो स्कोप फॉर एम्बिग्विटी. दुवार्थीपणाक थंय जागो ना. आनी आमी तें करतले जाल्यार ते कश्ट आमी सोदचेच पडटले. एकूच सांगता निमाणे कडेन, ह्या पुस्तकांत खंयच्या गतिमंदाच्या प्रगतीची तातूंत ते आवय बापूय सांगतात की भुरग्याक ताका डावन सिंड्रोमचो अमको एक खंयचो तरी प्रकार आसता आनी ताका फाटीकण्याक हें येवचें म्हणून बांदून दवरचो पडटा खांब्याक 1 वर 2 वरां ल्हान भुरग्याक. आनी तो भुरगो मागीर रडटा आनी शेजारी आवय बापूय कित्याक ताका अशें करतात म्हणून तांकां दिसता कितें हांकां हो भुरगो ताका पनीश करतात. पनीश करना ती, तातूंतल्यान तो घडटा. हे कश्ट काडले शिवाय कसली निर्मणी कशी जातली. आवय वेणू सोंसता तेन्ना बाळक जन्माक येता. अर्भक पुस्तक म्हणटें एक अर्भक अशें हांवें सदांच मानलां आनी तुमी मानता आसतले. 3 नवीं पुस्तक अर्भकां आयल्यात, तांचें तुमी स्वागत करचें आनी आपणेय बी आपआपल्या लिखणेक हात घालून बरोवपाक लागचें अशें मागता. देव बरें करूं. वयर सकल कितें म्हळें जाल्यार माफ करचें. सुवाळ्याक मानेस्तांची उपस्थिती आमकां मोलादीक थरली आनी माये मोगान तुमी ह्या सुवाळ्याक हाजीर राविल्ल्या खातीर आमी तुमचे भोव उपकारी आसात. हांव मागतां संजना पब्लिकेशनचे दिनेश बाब मणेरेकर हांचे लागीं ताणें मानेस्तांक माये मोगाची भेटवण भेटोवची. सगळ्यान पयलीं आमी माये मोगाची भेटवण भेटयतात आमचे आयचे मुखेल सोयरे डॉक्टर राजेंद्र हेगडे हांकां. आयचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त संदेश बाब प्रभुदेसाय. आयच्या सुवाळ्याची अध्यक्ष डॉक्टर किरण बुडकुले मॅडम. आयच्या सुवाळ्याचें सुंदरशें सूत्रसंचालन करपी बाय मानसी. आनी एक आमी भेटवण भेटोवंक सोदतात. संजना पब्लिकेशन्सचे भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरीकर हांकां आमी फुलां भेटोवपाक सोदतात. तुमी मुद्दम माचयेर येवचे. कोंकणींत 250 वयर पुस्तकां तांणी उजवाडाक हाडलीं. आयच्या संपूर्ण सुवाळ्याचो आटाप तांणी घेतलो आनी तांकां मात्तूय कश्ट लागनासतना सगळो भार आपल्या भुजांचेर घेतलो. म्हणून आमची ही फुलाची पाकळी. आनी अशे तरेन आमी वळटा कार्यावळीच्या शेवटाक. कार्यावळ निमण्या पावंड्यार पाविल्ली आसा. कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं हांव समेस्त आमच्या कोंकणी कुटुंबाक परत एक फावटी कळीत करता. लोकार्पण जाल्लीं 3 पुस्तकां तशींच हेर पुस्तकां तुमकां आपल्यो कथा आनी कविता आयकूंक आनी सांगूंक रावल्यात. त्या खातीर तुमी मुजरत हीं पुस्तकां घेवची अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. तशींच हीं पुस्तकां amazon.in हाचेरूय उपलब्ध आसा. आयचो हो यादींची ओलसाण आनी मायेचो ऊब आशिल्लो सुवाळो घडोवपाक लागिल्ल्या हातबारांचे हांव उपकार आठयतां. सगळ्यान पयलीं हांव उपकार मानता आमचे आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर राजेंद्र बाब हेगडे हांचे. तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून तुमची हाजिरी लावन आमचे हे सुवाळो आनीक इल्लो प्रफुल्लीत केलो. तुन्नायोय जाल्यो हातूंत भितर आनी यादीची थोडी घडी उसळणी जाली. ताच्या खातीर हांव तुमचे भोवमानेस्त संदेश बाब हांव तुमचे उपकारी आसा. तशेंच
ह्या सुवाळ्याक अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांबाळिल्ल्या खातीर डॉक्टर किरण बुडकुले हांचे हांव उपकारी आसा. तशेंच ह्या पुस्तकाचे मुखचित्र वा मुखपृश्ठ काडपी बाय सायली कुडतडकर आनी बाय सिया पंडीत हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच रिया ग्राफिक्सचे ऋषिकेश आठवले हांचे हांव उपकारी आसा. सुवाळ्या खातीर हाजीर आशिल्ले प्रिंट आनी डिजिटल मिडिया तशेंच फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर हांचे हांव उपकार मानतां. सुवाळ्याक उपस्थिती तुमची भोवमलाची थरली त्या खातीर हाजीर आशिल्ल्या हांव समेस्त कोंकणी कुटुंबाचे उपकार मानतात. आनी तशेंच संजना पब्लिकेशन्सचे भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरीकर जाणी म्हाका ही जबाबदारी सोंपयली सूत्रसंचालनाची इतल्या विश्वासान, त्या खातीर हांव तुमचेंय देव बरें करूं म्हणटा. रवींद्र भवन मडगांवचे ब्लॅक बॉक्स उपलब्ध करून दिल्ल्या खातीर रवींद्र भवनाची आमी उपकारी आसात. निलाबाईची याद साहित्याच्या माध्यमांतल्यान आमच्या काळजान परमळत रावतली अशी हांव आस्त बाळगितां. आनी नीळ किरणांनी भरिल्लो हो आयचो लोकार्पण सुवाळो हांगा सोंपलो अशें हांव जाहीर करतां. सगळ्यांक दिनवास.